तो एक जाता बापाक दिता तांकां ओपून कुरबी शिर्याने थयता आपलीच रक्कमास तांकां खावोन तांचे थंय तो एक जाता मोगाळ इश्टा जेजू सोम्या सासनातावन मोग करतेल्या मानतां सायबा तुजो उपकार सर्पण करता नमस्कार जा तूं आमचो इश्ट्या ससनान चिली जातस कबारी निर्मी आमी भोगूंक तुका रूप बागी सरगारी जा तूं आमचो इश्ट्या ससनान चिली जातस कबारी निर्मी आमी भोगूंक तुका रूप बागी सरगारी रूप बागी सरगारी रूप बागी सरगारी दुलोब जेजू मोगाळ उद्दार कितलो मोवाळ इश्ट आमचो आमचे संगी दीस रात रावता आमकां राखता आमकां सांबाळता ह्याच जेजू समोर भावां भयणीनो आमी हांगासर साबार जाणां हजर आसां वो थोडो वेळ ताचे सांगाता करसूं ह्या बागी घडये भावां भयणीनो सरट आवडी आमी पयस दवरया फकत आमचे सांगाता जेजू आसा म्हण पातयेवया आनी आमचे जिवीत जेजूक समर्पीत करया ह्या दिसांनी हांगासर हर एका दिसा आमी सांजे रितीरी घेवन आसा ह्या प्राचीन काळार जायतीं भक्तीपणां येणे तेणे आसलीं ताका आमी एटेंड जाल्ले जावंक पुरो हो 40 दिसांचो प्राचीन काळ अखेर जावन येता हो प्राचीन काळ प्रारंभ करता आसतना जायते निचेव निर्धार घेवन आमी ह्या प्राचीन काळांत प्रवेश जाल्ले आज ह्या प्राचीन काळाच्या निमाणे दिसांनी भावां भयणीनो आमचे अंतस्करणाची झडती आमी करया देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमचे जिवीत आमी कशें जियेवन आसां तें पळोवया कीर्तन 30 आनी 4 साम 34 कीर्तनकार अशें म्हणटा सरू काळ सोम्याक हांव वर्गां दितलो ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडार आसतली सर काळ सोम्याक हांव वर्गां दितलो ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली फुडल्यान म्हणया सर काळ सर्वेस्पराक हांव अर्गां दितलो आनी ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली अर्गां तुका सोम्यान जेजू होगलाप तुका सोम्यान जेजू स्तुती तुका सोम्यान जेजू आराधन तुका सोम्यान जेजू मान तुका सोम्यान जेजू वंदन तुका सोम्यान जेजू जय जय तुका सोम्यान जेजू मोगळा सोम्यान जेजू या सकाळी फुडें हांगासर तुजी स्तुती करूंक तुका अर्गां दिवंक तुजे उपकार न वाडोवंक
आमी हांगासर आयल्या सोम्या जेजू आमचे अर्गां स्तुती तुका मानवोंदी सोम्या जेजू आमच्या अर्गां स्तुतीच्या सिंहासनाचेर बसोवन आमचेर तूं आशीर्वाद घाल सोम्या जेजू या घडये हांगासर हजार आसल्यांचेर हजार नातल्यांचेर हे भक्तीपण तांच्या घरांनी पळयतल्यांचेर तुजो आशीर्वाद घाल सोम्या जेजू या प्राजीत काळार तुझ्या कृपेन आमकां भर जेजू सोम्या जेजू आमकां तुजी सकत दी जेजू आमकां तुजे बळ दी जेजू आमकां तुजी कृपा दी जेजू अर्गां तुका जेजू होगलाप तुका जेजू स्तुती तुका जेजू आराधन तुका जेजू मान तुका जेजू वंदन तुका जेजू जय जय तुका जेजू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अर्गां जेजू होगलाप जेजू स्तुती जेजू मुखारसून कीर्तनकार म्हणटा सर्वेस्परातय म्हजो आत्मो ओडवीक वसारता खालती हें आयकून संतोष भोगू म्हजे सवेन सर्वेस्पराची महिमा गया सांगाता बेळोवन ताच्या नांवाची स्तुती करुया सर्वेस्पराक हांव सोदतां तो म्हाका जाप दिता सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो तो म्हाका निवारता ताचेर नदर लया तुमचे मुखामळ परजळतलें लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदींच घालची नात हांगा आसा एक दळदिरो सर्वेस्पराक तो उलो मारता सर्वेस्पर ताका आयकता आनी सगळ्या ताच्या आकांतांतलो ताका निवारता सर्वेस्पराक भियेतल्यांचेर ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां तो सोडयता साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो ताका शरणां येतात ती सुभागी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सर्वेस्पराचेर दिश्ट घाललो भाव भयणो ताच्या मुखामळ परजळता आमी पळयता परण्यासोल्ल्यान मैजे सर्वेस्परा लागीं मुखामुखी उलयतालो सिनाय पर्वताचेर 40 दीस देवा लागीं उलयल्लो मैजे सकले तसर ताच्या मुखामळ सगळें परजळतलें आनी ताच्या परजेन ताचेर दिश्ट घालूंक जाली ना ताच्या मुखामळाचेर ताणें तुवालो घाली जंय पडलो केदाळ आमी देवा सांगता आसा केदाळ जेजू कडेन आमी उलयता केदाळ जेजूचो आनी आमचो संबंद एक जाता आमचे मुखामळ परजळोंक जाय बाबा भयणो जायते फावटी आमचे मुखामळ परजळना आमी शळमुडे जाता देखून उगडापणाच्या ग्रंथान 3ऱ्या अध्यायान 10व्या वाक्यान थंयसर बरयणार म्हणटा तूं उनी न्ही थंडी न्ही तूं शळमुडो तुजे आळसाय आनी तुजें बिजूडपण सोडू आनी सर्वेस्परा तुज्या देवा थंय सुडसुडीत जा बाबा भयणो जायते फावटी आमच्या जिणयेंत आमी सर्वेस्परा सांगता समया सांगता आसता आसतना आमी बिजूड जावंक जायना आमी संतोशान आसा जाय आमी संतोश बरी जाय जाय उल्हास बरी जाय जाय कित्याक सोम्यान सांगलां होरेत तांचे सांगता आसतना वोवळ्यांनी उपास करूंक जायना तांणी संतोशान आसा जाय ह्या प्राजीत काळार खंडीत जावन दोन दोनी उपास आमी करता जावं बरो पण सोम्या सांगता आसता आसतना बाबा भयणो आमचे ते संतोष आसूंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अर्गां जेजू होगलाप जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू प्रेज जीसस थँक यू जीसस मत्तेवाचें वाचन 11व्या अध्यायात 28वें वाक्यान जेजू आमकां सांगता येया म्हजे ससी सोमेस तुमी कश्ट तेले न्हू वजन वयतले न्हू बिजूड काळजाचे न्हू पिडे शिडेन आसलेले न्हू कंगाल जाल्ले न्हू हांव तुमकां विशव दितां कम टू मी ऑल ऑफ यू हू आर हेविली लेडन आय विल गिव यू रेस्ट सोम्या थंय खरो विशय आसा सोम्या आमकां सगळ्यांक खंयच्याय जिणयेच्या सन्निवेशांनी कश्ट तेल्यांक तो आपयता आनी पुटलून धरता इजाया प्रवक्त्याच्या ग्रंथांत 9:9 अध्याय 15 आनी 16 वाक्यान बुजवणेची उतरां आमकां कोण हे सांडल्यार आमचो देव सांडिना इवन इफ युअर मदर forsakes you I will not forsake you तुजी आवयस तुका सांडीत जाल्यार हांव सांडचो ना म्हणटा तुजें नांव म्हज्या तळ हाताचेर हांवें बरयलां तूं म्हजो हांव तुजो मोग करता इजाया प्रवक्त्याचो ग्रंथ 40 अध्याय वाक्य 10 परत्यान सर्वेस्पोर देव बुजवणेची उतरां उलयता धैर्य घेया हांव तुमचो सर्वेस्पोर
भिये नाकात, हांव तुमकां मजत दितां, हांव तुमकां घटाय दितां, म्हज्या उजव्या हातार हांव तुमकां उखलून धरतां. भाव भयणो, ही सगळीं देवाची उतारां जर तर आमकां एका रितीचें प्रेरण दिनात, देवाची उतार आमी वाचिना नियाळीन आम जालें. हे घडीभर आमचे दिश्ट जेजूचेर आमी कसोवया आनी जेजूच आमचें सर्वस्व म्हूण मानून घेवया, ताका अर्गां दिवया, ताची स्तुती करया. आमकां सगळ्यांक तो आपयता, तो मनशाकुळाचो रक्षक, आमची सोडवण करूंक आयिल्लो. ह्या संवसारांत सोडवण मेळटा जेजू मुखांतर मात्र. देखून जेजून स्वस्थ सांगलां, जुवांच्या वांजेलां 14व्या वाक्यान जेजू म्हणटा, हांवूच वाट, हांवूच सत, हांवूच जिवीत, म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय कोणायचे न्ही बापा ससीन वचोंक जायना. जो कोण जेजूक पात येता तो बिलकुल लजेक पडचो ना. हे घडीभर आमचे दोनीय हात आमी जोडया, आमचे दोळे धांपया आनी कितलो हांव जेजूक, कितली हांव जेजूक एकवटून आसा, कितलो मोग म्हाका जेजूचो आसा, कितली वळख म्हाका जेजूची आसा. म्हज्या जिणेंत आजून कित्याक तें बिजूरपण, वाय आय एम सॅड ऑलवेज, कित्याक म्हज्या जिणेंत म्हाका संतोश ना, कित्याक म्हज्या जिणेंत केदाळय म्हज्या तोंडार म्हजें तोंड बावल्ल्यांत आसता. भाव म्हयनो, संतोश आमकां आमचे भितर उमळून जाय. इट डजंट डिपेंड ऑन द सिच्युएशन, इट्स इन ए पर्सन. तुज्या काळजान जर तो संतोश आसा तो तुज्या तोंडार प्रत्यक्ष जाता. आनी केदाळांतून जेजू सांगता आसाय थंयसर संतोश आसाच. जर तर तुज्या जिणेंत संतोश उतना बेजारीत आसा, देर इज नो जीजस इन युअर लायफ. आपया जेजूक, आमचे सांगाता ये जेजू, आमच्या घरा ये जेजू, आमकां समाधान दी जेजू, आमकां संतोष दी जेजू. मस्तपटी जेजू हांव बेजार येना आसा, कंगाल जालां, म्हाका कितें करचें म्हूण समजना, म्हज्या बावरीचें सिच्युएशन बरें ना, म्हजो कोणूच मोग करिना म्हूण हांव चिंता जेजू. पूण तुजे उतार म्हाका सांगता, कोणें सांडल्यार तूं म्हाका सांडिनाय. जुवांचो म्हणजे 15-16वें वाक्य, हांवें तुमकां विसरून काडल्यात. आय हॅव चोजन यू टू बी मायन. म्हजे सांगात आसूंक, म्हजे सांगात आसुल्लो मात्र फळ दिता. म्हजे विणे तुमी कितेंच करूंक शकनात. जसो एक फांटो वाली थंय एक जावन रावता आनी येतेश्ट फळ दिता, तशें म्हजे थंय तुमी एक जावन रावल्ले करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. आमचे सांगाता ये जेजू, आमचे सांगाता तूं राव जेजू, आमकां तूं जाय जेजू. Jesus, we love you. We want you, Jesus, in our life. तुमची जबाब जावन दी, आमचे सांगाता ये जेजू. आमचे सांगाता ये संकट म्हणा व्हडल्यान आमचे सांगाता ये जेजू. आमचे सांगाता ये आमी कश्टांत आसले वेळार, आमचे सांगता ये जेजू. आमी बेजारांत आसले वेळार, आमचे सांगता ये आमी जेजू. कंगाल जाल्ले वेळार, आमचे सांगता ये कोणूच आमचो मोग करिनात म्हूण आमकां बगिल्ले वेळार, आमचे सांगता ये आमच्या सकाश मनशांनी आमकां सांडिल्ले वेळार, आमचे सांगता ये आमकां जेजू. पिडा आयिल्ले वेळार, सांगता ये आमच्या आयकतलें कोणूच नातिल्ले वेळार, सांगता ये आमच्या मोतीक बेजाराय जाल्ले वेळार, सांगता ये आमच्या घरान समाधान होगडायिल्ले वेळार, सांगता ये विविध रितीचे अनवरांक कश्ट आमचेर आयिल्ले वेळार, सांगता ये पिडे शिडेवरी आमी कंगाल जाल्ले वेळार, सांगता ये आमच्या जिणेंत देदेस्पर जावचे संदर्भ आयिल्ले वेळार, सांगता ये आमच्या सांगाता रावोंक कोणूच नातिल्ले वेळार, सांगता ये आमकां बुजवण दिवचे खातीर, सांगता ये आमकां संतोष दिवचे खातीर, आमची पिडा गुण करचे खातीर, सांगता ये आमचे सांगाता ये जेजू, सांगता आमचे सांगाता राव जेजू, सांगता अर्गां तुका जेजू, तुका होगलाप तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, आराधन तुका जेजू, आराधन तुका मान तुका जेजू, मान तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वंदन तुका जय जेजू, जय तुका जेजू. जय जय तुका सकड आमी बसया भाव भयण बोवा परबायचें गीत आसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू,
म्हाका तुका सगळ्यांक आपोवन आसा हें कांतार आमी गावया आनी जेजूच्या उल्याक पळो दिवन जेजू सांगाता रावोंक प्रयत्न करया. हे प्राजीत काळ चडीत मापान जेजूचे कश्ट मरण नियाळ करचे काळ. जेजूच्या कश्टा मरणांनी आमकां सुटका सोडवून आसा. जेजू आमकां सगळ्यांक आपयता. ताच्या गोपान येवया, ताच्या सांगाता रावया. कुळासो रक्षक जेजू तुका आपयतसा. तुका आपयतसा. मनशा कुळासो रक्षक जेजू तुका आपयतसा. तुका आपयतसा. कष्टांनी नश्टांक सांपडाल्ल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. कष्टांनी नश्टांक सांपडाल्ल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. शांतीच्या बंदरात आपल्या गोपान तुमकां तो आपयतसा. शांतीच्या बंदरात आपल्या गोपान तुमकां तो आपयतसा. मनशा कुळासो रक्षक जेजू तुका आपयतसा. तुका आपयतसा. पातकाच्या कणकान बुडोन आसच्यान बरवोस सांडून रडोन बसच्यान. पातकाच्या कणकान बुडोन आसच्यान बरवोस सांडून रडोन बसच्यान. विश्वास फांकून रक्षण दिवच्याक तुमकां तो आपयतसा. विश्वास फांकून रक्षण दिवच्याक तुमकां तो आपयतसा. मनशा कुळासो रक्षक जेजू तुका आपयतसा. तुका आपयतसा. मनशा कुळासो रक्षक जेजू तुका आपयतसा. तुका आपयतसा. बागलार रावला राखून आमकां स्वागत दिवच्याक सर्गी सुखाक. बागलार रावला राखून आमकां स्वागत दिवच्याक सर्गी सुखाक. दैवीक तासो मधुर ताळो आपणे तो आपयतसा. दैवीक तासो मधुर ताळो आपणे तो आपयतसा. मनशा कुळासो रक्षक जेजू तुका आपयतसा. तुका आपयतसा. मनशा
शाकुलासो रक्षक जेजू तुका आपयतासा तुका आपयतासा तुका आपयतासा म्हाका आपयतासा. बाबा बहिणीनो हो प्राजीत काळ आमकां एकल्याक जेजून ताचे सरशीन आपोवचो काळ. आमी कसलेय जावं खंयच्याय पातकांत आसूं जेजू आमकां फाटीं आपयता. लुकास एवंजेल 15 अध्याय वाक्य 7. जर तर एक पातकी फाटीं आयलो सर्गार नोवाय नोवा भगवंताच्या चडी संतोश जातलो. आमी परच्या आयतारान ताच्या आदल्या आयतारा वेचीक पुताची वपार नियाळ केली. अरे एका फिरगेजीन तीच वपार त्या वेचीक पुताचे वपारेंत बाबा भयणीनो थंयसर तो पूत बापायक सोडून गेल्लो. आमी जाणा ती वपार आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. द बेस्ट स्टोरी एवर इन द वर्ल्ड टोल्ड बाय जीजस. आनी पळयत हांव तो पूत बापायच्या मोगातान पयस वेता. आनी लुकास एवंजेल 15 अध्याय वाक्य 17 थंयसर एक वाक्य आसा. तो केदाळा कश्टान पडलो दुकराच्या कोंडांत थंयसर ताका तें काम मेळ्ळें आनी कोणूच ताका कितेंच खावंक दिनासतना कश्टार आसलो. थंयसर बरयणार बरयता ताका बूद आयली म्हणून. ही केम टू हिज सेन्सस, ही केम टू हिज कॉन्शियसनेस. थोडे फावटी आमकां बूदूच येना. दॅट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अ कन्वर्शन. कोणीय जावन दी, तो ह्या जाग जावन दी, धार्मीक जावन दी, भाव भयणी जावन दी, वी आर ऑल फॉलन शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड. रोमन्स चॅप्टर 3 वर्स 23. आमी सगळीं देवाच्या काकुळतीतान पयस गेल्ले मनीस, कोणूच भाग्यवंत ना. पण केदाळ आमी पाताक आतां पयस वेता. केदाळ आमकां देवाचो उजवाड उडास येता, देवा बापाचो उडास येता. बाबा भयणीनो वी हॅव टू टर्न बॅक. आमी उडास कडेन जे खंयसर आमी आसल्या जावं बरें एका टायमार आमी भगवंतपणाच्या जिणयेंत आसल्या ती जिणी साडून आमी पयस गेल्या. वी हॅव टू कम बॅक. आनी तो पूत प्रॅक्टीस करता कितें बापाय लागीं वचून सांगचें. आतां हांवें पुरो नागावन हॉकडावन जाला, म्हजो बापूय म्हाका काणगेत घे. तो प्रॅक्टीस करता. कितें म्हणटा तो, हांव म्हज्या बाबा सरसीन वेतालो आनी अशें म्हणटालो, बाबा तुजेर आनी देवाचेर विरोध वचून हांवें पाप आदारलें. तुजो पूत म्हूण सांगूंक हांव योग्य न्हय. तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हूण म्हाका लेख, तुजो गुलाम म्हूण म्हाका लेख. सी द कॉन्सिक्वेन्सीस ऑफ द सीन. पाता खंयसर व्हरून पवयता पळया. इवन गुलामाचे की पास्ट परिस्थिती. ह्या प्राजीत काळार जायते कडेन जायती धार्मीक कार्यक्रमां जातात. परच्या पोर कुलशेकरांत व्हडली रेतीर जाली, बायबल कन्वेन्शन जालें आनी हेणे तेणे मस्तो आतां रेतीरो जावन आसात. बाबा भयण आमी त्या रेतीरेक वेता आनी थंयसर देवाचें उतार प्रगट जाता. देवाचें उतार आमकां लागता. आनी ह्या खरेंच काळाचेर एक देवाचें उतार जावं बरो सदामिसाचें ह्या आयताराचें वसाप एक आरसो कसो आमच्या दोळ्या मुखार आसा. आमचें जिवीत तांचो प्रतिफलीत जाता. जावं पुरो आमी एक विचीक पुता बरी आसा, जावं पुरो आमी एक धार्मीक वडील जावन आवय बापूय जावन त्या काकुळतीवन बापाय बरी आमी आसा. आमच्या भुरग्यांक पटलून धरूंक आमी लागीं आसा, आमी तयार आसा. बाबा भयणीनो देवाच्या उतराच्या उजवाडान ह्या प्राजीत काळार आमची जिणी नवीकृत आमी करया. परच्या आयतारा एवंजेल खंयचो तुमच्या इगेजीन मिसा गेल्ल्यात गे तुमी? परच्या आयतारा एवंजेल खंयचो? परच्या आयतारा पोर जेजून वपार सांगिल्ली. ही टोल्ड गॉड द फादर इज मर्सिफुल. देवा बापाचे काकुळतीचे मुखामोळ ताणें वपारीद्वारे आमकां सांगलें. त्या बापायची गडी सांगून त्या पुताक ताणें पटलून धरलें. कांयच इन्क्वायरी केली ना. थंयसर व्हडलो दबाजो एक पातकी पाटी आयिल्ल्या वेळार सरकार सगळे देवदूत सगळो सर्ग्यांतलो जमो संतोश पावता म्हणलें तें संवसारांत जेजून त्या वपारी मुखांत कळीत केलें बाबा भयणो. आनी परच्या आयतार आमी पळयलें जेजू नीज काकुळतीचो सागोर जालो, बिरमोतीचो दर्यो जालो. देखून आमी आतां गायलेलें गतार आमी अठराच गायता कोण कितल्या पुरबायचें गतार तें दुलोब जेजू मोगाळ उद्दार. जेजू बिरमोतीचो दर्यो, काकुळतीचो सागोर. काकुळताची केदी वरती बीर
birmotiso duryoto वेचीक आत्म्यांक पटलून धरता आपल्याच रक्तान नाणयता. बोगडांनी गायल्यार कितलें बरें कतार तें. आमी थोडे पटी आमच्या वंटांनीच गायता. वॉट ए ब्युटिफूल हिम इट इज. काकुळताची केदी व्हरती बिरमोतीचो दर्यो तो. पळयात हे भोव म्हयने गडी भंय शर्मा तुमी आयकला जावं पुरो पडचे आयतारा. लुक एट दॅट इव्हेंट ऑफ दी एडल्ट्रस वुमन. प्रद्वाराची करणी करतानाच धर नारल्या स्त्रियेक जेजून बक्षिल्लें गडीत. बाबा भयणो थंयसर आमी पळयता जेजून सांगलें की उडा आसा जावं पुरो ताच्या शिकवणी दोंगरा वयल्या प्रसंगांत ताणें सांगलें पयलें म्हज्या बाबा तुज्या दोळ्यांतलें आडें पयलें काड मागीर तुज्या बाबाच्या दोळ्यांतलें किसार काडूंक तुका स्वस्थ दिसतलें. मेनी ऑफ अस वी थिंक दॅट वी आर ओके, अदर्स आर नॉट ओके. चडावत आमची सायकॉलॉजी जावन आसा हांव बरो तो पाड. ताज्या दोळ्यांतले किसर म्हाका बेगीन दिसता, म्हज्या दोळ्यांतले आडे म्हाका दिसना. एवरीबडी इज एप्लिकेबल टू ऑल. वी बिहेव एज इफ वी आर होली पीपल. वॉट टायप ऑफ होलीनेस वी आर आमचो देव मात्र आमकां जाणा. देवा मुखार आमी सगळे विणगेस बाबा भयणीनो. देखून कोणेय बगेवंत पडूचो वेस पांगोरची गरज ना. गॉड नोस यू एज यू आर. मनीस भायले रूप पळयता, देव आमचे काळीज पळयता. गॉड सीज आ कॉन्शियन्स. आमच्या अंतस्करण काळजांत कितें आसा तें आमच्या पेल्याक कळीत ना, देवाक कळीत आसा. पळय हांगासर हे मनीस व्हडले व्हडले मनीस हातांत फातर घेवन आयिल्ले. आमी थोडे फावटी तशें करता न्ही. आमच्या हातांत फातर घेवन आनी एकल्या मारूंक आमी तयार आसता. आनी हांगासर जेजू कोणाकच एक्यूज करिना. ही नेवर कन्फ्रंट्स एनीवन देर. अरे मनशा तुवें तशें पाताक केलें अशें पाताक केलें तूं घालें देव पातर मारूंक जोरच करिना. तें आमचें सैम. जीजस कीप्स क्वायट. थंयसर जेजूक एक्यूज करूंक त्या बायल मनशाक त्या पोंडान न्हयले जावं पुरो ते पातकी आनी हे ताच्या की व्हडले पातकी जावं पुरो. आनी जेजू बोवा पुरबायन तूं कितें म्हणटाय. मोइजेचे नियम शास्त्रांत अशें बरयलां ह्या स्त्रियेक प्रद्वाराची स्त्रियेक फातरावन जेशी मारी जायी. पळयात आतां सई रावदो. जर तर तिका सुटका दिया म्हळ्यार जेजू मोइजेची नियम शास्त्र मोडटा म्हण ते एक्यूज करते आसले. जर तर जेजू तुमी फातराया म्हण सांगल्यार कोलो मनीस वो सांगता मात्र पातक्यां बक्षिया दुस्मानां बक्षिया वो ताचें प्रॅक्टीस करना म्हण जालें. They had a trap to trap Jesus. Jesus is the wisdom of God. जेजू घेत रावता. धर्नीर बरयता. बरयणार म्हणटात कालें बरयलें म्हण थोडे म्हणटात मे बी ही मायट हॅव रिटन इज देर सिन्स. तांचे पाताक ताणें बरयलें जावं पुरो त्या स्त्रिये कडेन तूं केदाळा गेल्लोय कित्याक तूं लिपोवन दवरता. यू आर द पर्सन हू इज कॉज ऑफ हर सिनफुलनेस. ही मायट हॅव रिटन दॅट. कालें जालें तुमी शर्मा आयकला दुसरो शर्मा हो तुमी आयकला जावं बरो न्ही परचे आयता. कालें जालें हर एकल्याक ताचें पाताक ताच्या दोळ्या मुखार आयलें. कीर्तन 51 नातान प्रवाद्या मुखांत्र दावीद रायाक ताच्या पातक्याचे सेन्स आयिल्ल्या वेळार कॉन्शियसनेस ताका आयिल्ल्या वेळार तो म्हणटा देवा तुजे विरोध हांवें पाताक केलें. म्हजे पाताक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. तुज्या दोळ्या मुखार वयलो म्हाका पयस उडय नाका. तुजो बगेव स्पिरीट म्हजे तोंड काण व्हर नाका. काकूळ म्हजी करे देवा काकूळदारा देवा कुण्याव म्हजें पुसून काड म्हूण गळगळ्यान रडल्या वेळार देवान ताका बक्षिल्लें. आनी तीच बॉक्सान तेंच बॉक्सानाचे मुखामळ जेजू हांगा जाता आनी तांकां म्हणटा आतां जालें न्ही पुरा ओके फातर मारयेत तुमी पण एक सिस्टमॅटिकली आमी फातर मारया. पयलें पाताक ना तुलो फातर मारून दी. लुक एट द विजडम ऑफ जीसस. तुमच्या मतें पयलें पाताक ना तुलो पयलो फातर मारून दी. कोणी रावले कितें कोणी ना. पवित्र पुस्तक म्हणटा तांणी तांचें पाताक वाचलें मलगड येतावन निमाण्या पर्यंत तांचे ते गेले म्हण सांगना. पवित्र पुस्तक बरें वाक्य तेंचे ते निकळ्ळे म्हणटा. तेंच वाक्य आसा पंजलान. दे फ्लेड अवे फ्रॉम देर. आनी थंयसर आसल्या स्त्रिये सांगाता उरलो जेजू एकलो. जेजू फातर मारूंक रायट आसलें गी आसलें की त्या पाताक नातलो कोण जेजू मात्र.
ओनली जीसस कुड हॅव पनिश्ड हर. 4 तपडा मारी येते तुवें अशी जिनी जियोवची की बापाय भुरग्यां मारता बळे. एक 4 तपडा मारी चाटीकान सोमा मार ती मार कती आली वय म्हाका हें फावो हांवें आदारल्या जिनी म्हाका फावो जुजे म्हणजे प्राजीत म्हण ती स्विकार करती. जीसस नेवर डीड दॅट. काकुळतीचो दर्यो जालो बिरमोतीचो सागोर जालो आनी ताच्या काकुळतीच्या दर्यांत त्या श्रीयेक तिणें बुडयलें. ताच्या मले रक्तान तिचे पाताक धुवन काडले आनी म्हणाले श्रीये कोणी तुका गुन्यांवकान केली ना दनिया म्हणाली ती. हांवें तुका गुन्यांवकान करिना वस आनी मुखार पाताक करिनाका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कुंभसराच्या सक्रामेंता मुखान याजाक आमकां सांगता तुजी पातकां तुका बोगसली समाधानीन वस आनी मुखार पाताक करिनाका. बाबा भयणीनो आमी कितले ते उतार पाळटा. आमी पातके आमचे जगपी सैम परत आनी परत आमचे ते पातकाचे कूस आसा. सान पावल म्हणटालो कुरिंदकारांक बरयल्ल्या 2 पत्रांत 12व्या अध्यायान तो म्हणटा म्हज्या आंगांत एक कांटो आसा तो म्हाका थोपता. ही वॉज रेफरिंग टू हिज इन्क्लिनेशन टुवर्ड्स द सीन. हांवें 3 पटी मागलें म्हज्या दिसूकट म्हज्या देवा कडेन उखांटो काड. काले म्हणालो कोलो तळो तो आयकलो म्हजी कृपा तुका पुरो. माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू. आमकां आमचो कांटो काडिना देव. आतां आमी एकटे कुंभसार जाल्ल्या वेळार आमी तकरां घेवंक जायना परत्यान आमकां पातकाची ओडणी आसता आनी वी हॅव दॅट इन्क्लिनेशन टुवर्ड्स सीन. पूण पळय सब आमकां तवळ तवळ आमची पातकां बक्षिता. मत्तेवाच्या वाल्यान 18व्या अध्यायाची पेद्रू जाता कितले पटी हांवें बक्षीत 7 फावटी गे. जेजू कितें म्हणटा 7चे 70 पटी 70 आनी 70 फावटी अनलिमिटेड टायम्स यू हॅव टू फॉरगिव युअर ब्रदर आनी सिस्टर वेनेवर ही कम्स एंड से सॉरी टू यू. आमी कितले फावटी बक्षिता. बाबा भयणीनो ही जावन आसा देवाची काकुळट. दिस इज द अनकंडिशनल ओवरफ्लोईंग मर्सी ऑफ आवर गॉड द फादर. देखून आज बाबा भयणीनो देवा समोर आमी आसा. ताच्या काकुळतेच्या सागोरा समोर आमी आसा. तो आमकां सगळ्यांक बक्षिता. येगडी भर तुमचे दोनी हात तुमच्या हृदयाचेर धरा दोळे धांपा. आनी कितल्या जाणांक तुमी एक्यूज केला. हाऊ मेनी पीपल यू हॅव एक्यूज्ड. तांचेर गुन्यांव मांडला. ती पातकी म्हळ्यान ती पाड म्हळ्यांत हांव बरो म्हूण सांगलां. हाऊ मेनी टायम्स वी हॅव एक्यूज्ड अदर्स. तुमच्याच कुटुंबांत काश कुटुंबांत जावं प्रो गोवान बायलेन गोवाक भुरग्यांक बाबांक भयणीक आमच्याच कम्युनिटींत आमच्याच काश भावा भयणी मदें हाऊ मेनी टायम्स यू हॅव एक्यूज्ड अदर्स. क्लोज युअर आयज एक्झामिन युअर कॉन्शियन्स. तुमचे पाताक जेजूक सांगा. हेरांक सांगाचें म्हणना. जेजूक तुमी सांगा आनी जेजूची काकुळट मागा. किर्तनाच्या उतराद्वारी देवाची काकुळट मागा. मुझे उपरांत रिपीट करा ही कीर्तनाची उतरां. कीर्तन 51 काकुळट म्हजी कर ये देवा काकुळट म्हजी कर ये देवा. तुझ्या तीर मोगान तुझे वोट दयाळेन मुझे अपराध सगळे पुसून काड. मुझ्या गुन्यांवंतलो म्हाका पुरतो धुवन नितळ कर. मुझ्या पातकांतलो म्हाका शुद्ध कर. मुझे गुन्यांव हांव वळखून घेता. मुझे पाताक सदांच मुझे मुखार आसा. तुझे विरोध तुझे एकल्याच्याच विरोध हांवें पाताक केला. जे तुजे दिश्टीन वायट जावन आसलें तेंच हांवें केलां. तूं न्याय निर्णय करतना म्हजी काकुळट कर. गुन्यांवांत हांव जल्मालां. पातकांत म्हजी आवय म्हाका गर्भ संभवल्या. पळय काळजाचें प्रामाणीकपण तुका मानवता. म्हज्या अंतस्करणांत तुजी जाणवाय म्हाका शिकयताय. हिसोफान म्हाका नितळ कर आनी हांव शुद्ध जातलों. दूत म्हाका आनी हिमाप्रास चड हांव धवो जातलों. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. एक नवो आनी
तीर आत्मो आणि तीर आत्मो मुझे ते घाल मुझे भितर तुझे घाल. मुकलो तुझे मुकलो काढून काढून म्हाका पयस घाली नाका म्हाका पयस घाली तुझो नाका. पवित्र आत्मो तुझो पवित्र मुझे आत्मो कडसो मुझे कडसो काडी नाका काडी नाका. तुझ्या सोडवणेसो तुझे सोडवणेसो संतोष संतोष म्हाका दी म्हाका दी. उदार आत्मो उदार आत्मो मुझे ते तीर कर तीर कर. अर्गा जेजू अर्गा जेजू. होगलाब जेजू होगलाब जेजू. स्तुती जेजू स्तुती जेजू. आराधन जेजू आराधन जेजू. प्रेज यू जीसस Praise you, Jesus. थँक यू जीसस Thank you, Jesus. प्रेज यू जीसस Praise you, Jesus. भाऊ बहिणी तुमच्या दिसपडत्या मागण्या वेळार आम्ही धार्मिक याजाक तोड तोड कीर्तनाद्वारे आमची मागणी करता मॉर्निंग प्रेयर्स मिड डे प्रेयर इवनिंग प्रेयर नाईट प्रेयर्स आमकां लायकांकी कीर्तनाद्वारे मागण्या करूंक आज पवित्र सभान परवानगी दिल्या कितली कीर्तनां आसात गुत्तात की ऑल टुगेदर 150 कीर्तनात संदर्भानुसार ती कीर्तनकाराच्या काळजांतान उपजाल्ली आत्ता आमी वाचलें कीर्तन दावीद रायन पाताक केल्ल्या वेळार नातान प्रवाद्यान ते पाताक ताका समजयल्ल्या वेळार तो गळगळ्यान रडलो आनी देवा म्हाका वचून काकूळ धरा देवा म्हजी काकूळ कर म्हणा लागलो केदार आमी पातकान पडटा कुमसार जावंक आमकां अवकाश मेळना रीड दीस साम वन्स ट्वायस थ्रायस कीर्तन 51 कीर्तन वाचा आनी समयाची काकूळ मागा देव तुमकां बक्षिता बाबा मेडनो थोडे बटी आमकां कोण वचून ना म्हूण बगिल्ल्या वेळार आमी तिजेन देदेच पोर जाल्ल्या वेळार कीर्तन 91 आसा 91 कीर्तन सदावत सकडांक बायपाट येता न्ही 91 कीर्तन सदावत बायपाट येता रक्षणाचें कीर्तन तें आनी थोडे बटी बाबा भयणीनो आमचो कोणी मोग करीन आमी बगिल्ल्या वेळार रीड दॅट साम 23 द गूड शेपर्ड साम जेजू बरो गवळी सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना कितल्या पुरबायचें साम सो कीर्तन बाबा भयणीनो कीर्तनाची मागणी आमची कन्न घेतलेल्या वेळार आमी देवाक लागीं सरता आमचे मागणे दुपा बरी वयर सरता आनी देव आमचे मागणे आयकता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. बाबा भयणीनो आमी बगेवंत हप्त्याक लागीं सरनासांव येवच्या आयतारा समयाच्या कश्टांचो आयतार ताच्या उपरांत बगेवंत हप्त्याची लितुर्जी आसा आमच्या फिरगजन ह्या लितुर्जेन आमी भाग घेता पवित्र सभेच्या लितुर्जीक वर्सान हो हप्तो भोव प्रामुख्याचो हप्तो आनी भोव अपुरबायची लितुर्जी ती 3 दिसांची लितुर्जी निमानो ब्रेस्तार निमानो शुक्रार आनी हालेलुयाचो सोनवार ह्या लितुर्जेन भाग घेता आसतना हर एका दिसा देवाचें उतार चित दिवन आमी आयकवया आनी भक्तीपण ह्या लितुर्जेन भाग घेवया आमची कन्न घेवयांक आली ना आमचे वास्ते जाय म्हणून आमकां एक कायदो आसा म्हणून आमी भाग घेवचे नाका लेट अस बी इन दॅट लिटर्जी ती इश्ट लिटर्जी आयच्या पयल्या वाचपाचो इल्लोसो विवार दिवन सोदला आयचें पयलें वाचप गणन पुस्तकांतलें अध्याय 21 वाक्य 4 तन 9 हांगासर हांव हें वाचिना हांगासर इस्रायल प्रजा देवाचेर पुरपुरोंक लागली इस्रायल प्रजा खंयच्यान भायर आयिल्ली इजिप्तांतावन इस्रायल प्रजा देवान विंचून काडिल्लो लोक द चोजन पीपल ऑफ गॉड कोणा मुखांत विंचोवण जाल्ली बायबल तुमकां कळीत आसा जे अब्रामा मुखांत उत्पत्ती चॅप्टर 12 देव अब्रामाक वचता सगळ्या संवसारांतल्या लोकां मदले देवाक एक तासोच लोक जायचे आसलो ही वॉन्टेड ए पीपल ऑफ हिज ओन बिकॉज लोक आयकना तो सुदरानतलो देवान लोक मनशाकूळ रचलें मनशाकूळ वाडलें बट ऑल द पीपल वेर गोईंग अगेन्स्ट गॉड त्या वेळार तो चिंता हांव म्हाकाच म्हण एक राष्ट्र विंचता आनी ताका संवसाराचो उजवाड करता देखून अब्रामाची विंचोवन उत्पत्ती पुस्तकाच्या 12व्या अध्यायांत ताच्या उपरांत अब्रामा कोण जल्मता बसवणेचो पूत इजाक जल्मता इजाकाचो पूत जाकोबाक कितले जाण पूत आसले 12 जाण पूत आसले आनी तांचे पैकी जुजे ताच्या उत्तरप्राय जल्मल्लो इस्रायलाचेर जाकोबाच्या उत्तरप्राय जल्मलो ताचो चड मोग करतो देखून मोसोर करतात न्ही तुमकां कळीत आसा बायबल आमकां कळीत आसा ते ताका इजिप्त घरां विकता तो इजिप्ता वयता थंयसर व्हडलो मनीस जाता गव्हर्नर जाता हांगासर सुकलो दुकोळ येता आनी खानान गांवांत आशिल्ली इस्रायल प्रजा जाकोबाचे 12 पूत आनी जाकोबी थंयसर वेतात यू नो इट ऑल द स्टोरी न्ही ताच्या उपरांत थंयसर तांची संतत वाडटा वाडिल्ल्या वेळार परावराय तांकां कश्टिता व्हडली व्हडली शहरां तांच्या मुखांत बांदयता आनी ही प्रजा देवाक बोब मारता आमकां ह्या परकी गांवांत आमचो म्हणलो कोणूच ना खंय आसाय देवा
आनी निर्गमन ग्रंथ 3रो अध्याय थंयसर देव मोइजेक विंचता. देव म्हणटा म्हज्या लोकांचे दळदिलपण हांवें पळयलां. निर्गमन ग्रंथ 3रो अध्याय 4 वाक्य. तांची बोब हांवें आयकल्या. तांकां सुटका दिवंक म्हण हांव सरकारांत सकल देंवोवन आयला म्हणटा. सेम वर्ड्स यू कॅन रीड दॅट. ताचे बाद मोइजेक तो विंचता. मोइजे पयलें म्हणटा नरगता पूण हांव तुजे सांगात आसा भियेनाका. आनी मोइजेक तो फारावेसर शिंदटा. आमी जाणा हांव फारावेसर मुखार सादारणेचो फाराव रायनी तो 10 करगां ताणें केली आनी फायनली निमाणे करगां आमी जाणा हांव इजिप्तकारांच्या इस्रायलकारांच्या मलगड्या पुतांचें मरण. निर्गमन ग्रंथ 12वें अध्याय. आमी ते निमाणे ब्रेस्तार वाचतात. ती शेळी मारची, ताजें रगत दरवट्याच्या कुट्यांक सरवचें आनी तो बुडवो तलवार घेवन येता आसतना ज्या दरवट्याच्या कुट्याचेर तें रगत आसा ताका ताणें बादाक करूना. अशें त्या राती पास्काच्या राती इस्रायल प्रजा उतरोवन फारावाच्या गुलामपणांतली सुडोवन बसयल्ल्या गांवाक पैनकन येता आसतना वाटेर मस्त पुरपुरली देवाक ती. देवान तांकां मान्ना दिवन पोसलें. उदक ना म्हणल्या वेळार कडपान तांकां उदक दिलें. हें सकट विजमिता असर ह्या इस्रायल प्रजेच्या जिणेन केल्ली ती बाबा भयणीनो परण्यासल्ल्यान आमकां वाचूंक मेळटात. आनी हांगासर आमी पळयता वाच गणान ग्रंथांतले वाचप. हांगासर तांबड्या दर्याच्या वाटेंतल्यान गेली ती. वाटेर लोकांची सोंसणीकाय सुकली. ती देवा आनी मोइजे विरोध उलोवंक लागली म्हणून आमकां इजिप्तांतले कित्याक भायर काडली. हांगा मरोंक या रान्यांत. हांगा खाण ना, उदक ना. आमकां दादोसी करिनांतल्या खाणाचो आमकां खांटाळो आयलो. खंयचें खाण तें मान्ना खाण देवान दिवन पोसलें. ताचो तें दिल्ल्या की तांकां पावना. आनी ह्या वेळार देव तांचेर शिक्षा धाडटा. कसली शिक्षा धाडटा. तांचे ते विखाड स्वरूप येतात आनी सगळ्यांक स्वरूप सापतात आनी मरतात. आनी ह्या वेळार मोइजेक देवा आनी मनशा मदलो मध्य देवा कडेन विनंती करता. आनी देव मोइजेक सांगता एक पितूळचो सरप कर आनी तो खांब्यार उबार. सरप सोंपलेले व्यक्तीन ताचे दिश्ट गेल्यार ती समेस्त वांचतली. आनी मोइजेन एक पितूळचो सरप केलो. ताका एक खांब्याचेर उबारून धरलो आनी ताचे दिश्ट गेल्लो. तो वाचोंक शकलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. जो हांव म्हणजे 3रो अध्याय जेजू हे घडीत निकोदेमाक सांगता. जशें अरण्यांत मोइजेन सर्पाक उबारलो तशें मनशा पुताक उंच उबारतले आनी त्या सर्पाक पितूळच्या सर्पाक दिश्ट लायलेलो बचाव जाल्ले बरी मनशा पुताचेर दिश्ट लायलेलो तो बचाव जातलो. बाबा भयणीनो आज जेजूक खुर्सायला आनी खुर्साक दिश्ट लायलेलो मनीस जालें जाता बचाव जाता. आमी खाली गांवची गीत मात्र न्ही. जेजूच्या खुर्सान जेजूच्या जैत आमकां मेळटा. तें आमकां आमी अनुभव करी जाय. वेर देर इज ए क्रॉस देर इज ए विक्ट्री. जो देवांग एक नालिसायेचो गुर्त जावन आसलो कुरीस देवान तो ताच्या पुताच्या मरणा मुखार जैताचें बोंदेर केलां. आनी ह्या खुर्साक मान करूंक आमी वेता. खुर्सार तावन सोडून केल्ली ती नियाळोवंक आमी येता. आनी आमी बाबा भयणीनो पास्कांचो मिस्ते नियाळोवंक येता. देखून ह्या फुडल्या दिसांनी सुमेच्या कश्टांचो पाश हांव नियाळ. लास्ट चॅप्टर्स ऑफ ईच गॉस्पल. मत्तेवाचो वंजेल, मार्कोचो वंजेल, लुकाचो वंजेल, जुआंचो वंजेल. निमाणे अध्याय. मार्कोच्या वंजेलांत 16 अध्याय आसात. मत्तेवाच्या वंजेलांत 28 अध्यायात आनी लुकाच्या वंजेलांत 24 अध्याय आसात आनी जुआंच्या वंजेलांत 21 अध्याय. लास्ट 3-4 चॅप्टर सुमेच्या कश्टांचो पाश हांव आमकां नियाळोवंक दितात. रीड दोज चॅप्टर्स. ह्या करिज्माच्या वेळार देवाच्या उतराद्वारे आमी पोशीत जावया. देवाच्या उतराद्वारे आमी सुटका सोडून जोडया. बाबा भयणीनो बोवा परबायचें गीत आसा आनी म्हणे ब्रेस्तारा गांवचें तें जेजून वो संवसार सांडून वेता आसतना कितें आमकां सांगिल्लें. कसलो आदेश ताणें आमकां दिल्लो. हें खंथार आमी गावया आनी उपरांत आमकांच आमी जेजूक समर्पीत करया. जेजू हो संवसार सांडून वेता म्हण जाणा आसलो. आनी जुआंच्या वंजेलांत 13व्या अध्यायान आमी पळयता जुआं मात्र घडीत दिता. निमाण्या ब्रेस्तार आमी ती नियाळ करता. तो जेवणा वयलो उठता. ताच्या पेंकडाक तुवालो बांदता. ताच्या शिसांचे पांय धुता. कितें ताणें सांगिल्लें आमी कालते जाय. जो कोण आपणाक असो वर्तो करता तो कालतो जातलो. आपणाक असो कालतो करता ताका देव
वर्तो करतलो जेजू व्हडलो एक डिस्कोर्स या एक व्हडलो शर्मावन दिवी येतो कालतेपणा विशयां थंयसर तें ताच्या पयलें ताणें मस्त बडी सांगलां ना जशें सांग समजनातलें हांगासर तो एक दयाळ करणी करून दाखयता ही लिव्स दी सर्मन तो शर्मावन जी येता आनी ताच्याशी सांग एक देखता आनी म्हणटा तो हांवें तुमकां कितें केलें तुमकां समजलें मू तुमी म्हाका गुरू मेस्री सोमी म्हणटात आनी हांवें तुमचे पाय धुले तर तुमच्या सोमयान तुमचे पाय धुले तर तुमी एकामेकाचे पाय धुजे एकामेकाचे पाय धुजे म्हळ्यार चंबुकांनी घरा वचून सगळ्यांचे पाय धुवचे म्हण अर्थ न्ही हांगा यू हॅव टू सर्व वन एनदर आमी आनी एकल्याची सेवा करूंक तयार आसात आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या उतर प्रैवंताची पिडेस्ताची सेवा करूंक आमी मुखार आसात कोण गरजेवंत आसा म्हजी सेवा ताका जाय ताणें आपोवचें न्ही आमी जावन खुद वचून ताची सेवा करूं जावं तर आमच्या कुटुंबांत आमच्या शेजार आमच्या वाड्यान आमच्या समुदायान whoever is in need of my service I must go and serve him. This is what Jesus is telling us. सोम्याचे अपोस्तलांचे पाय धुवन जेजू आमकां एक बो पुरबायचो संदेश हें कंतार आमी गावया जेजून हो संसार साडून वेता म्हूण जाणा जालो निमणेशी साथ सांगाता जेवणा बसूंक आशिलो जेवणार उंडोगेम हाती अर्गां दिवन ताणें मोडलो शी सांगून वांटून जेजू अशें म्हणालो घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पूंची हांव वैभवान परत येता पर्यंत म्हजो उगडास काण सेवची घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पूंची हांव वैभवान परत येता पर्यंत म्हजो उगडास काण सेवची आपल्याच रक्तान सर मनशां एकठांय 1,000 जाणां आसून जेवणा उपरांत वायनाची काल्स जेजून हाती घेतली बापाक नव्यान दिन वासून ते आपल्याशी सांग दिली संस्काराची समजोवणी दिवन जेजू म्हणालो तुमी समेस घेयात आंतले पियेयात नवो सल्लो तीर करचे हे म्हजे रगात समेस मनशां पासत वारायलेले म्हज्या उगडासाक करात तुमी समेस घेयात आंतले पियेयात नवो सल्लो तीर करचे हे म्हजे रगात समेस मनशां पासत वारायलेले हे म्हज्या उगडासाक करात संसारांत आसलेल्या सो ताणें भोट्टो मोकेलो पूण आतां संपुटरान तांचो मोकन दाखयलो जेवणा तावन उठोवन ताणें तुवालो पेंगटाक बांदलो उंडो घेवन शिसाचे पाय धुवंक लागलो मेस्री म्हणून तुमी आपयतात म्हाका गरोज तुमचो मेस्री हांव जावन आसा तुमच्या मेस्रीन तुमचे पाय जर धुले धुया पाय एकामेकाचे मेस्री म्हणून तुमी आपयतात म्हाका गरोज तुमचो मेस्री हांव
आसा तुमच्या मेस्त्रीन तुमच्या पाय जर धुले दुया पाय एकामेकाचे मेस्त्री म्हणून तुम्ही आपयतात म्हाका तरीच तुमचे मेस्त्री हांव जावन आसा तुमच्या मेस्त्री तुमचे पाय जर धुले दुया पाय एकामेकाचे दुया पाय एकामेकाचे दुया पाय एकामेकाचे सर आमी दिमी मोडया बाबा बहिणीनो या आराधनाच्या केरीच्या पावंड्याक आमी पावल्या सोम्याचें बेसांव घेवंक आमी आयती जावया बरें करून तुमचे हात जोडा तुमची तकली बगया तुमचें समर्पण देवाक तुमी करा कितें देवाक तुमी दिवंक आयल्यात आज सरेंडर युअर होल लायफ टू जीसस कितेंच बाकी दवरी नाकात तुमचे म्हणल्यार संवसारांत कितेंच ना आमी कितेंच न्ही कितें आमचे लागीं आसा तें देवान दिल्लें आमची कूड देवान रचिल्ली आमचो आत्मो देवाचें सैम जेन्ना आमी आमच्या आवयच्या कुशीन गर्भ संभवता देव थंयसर जर आसता ताचो आत्मो घालूंक ताचें सैम घालूंक आमी केवल एक मन जात न्ही मन जाती तें आत्मो ना आमी देवाचें सारक्या आनी स्वरुपाची रचना देवान मनशाक रचतना मात्र देव उलयलो मनशाक आमी करुया आमच्या सारक्याचो आनी स्वरुपायेचो आमच्यात सारक्याचो स्वरुपायेचो आमी करुया म्हणटा आसतना आमचे हर एकले तें देवाचें सारकें आनी स्वरूप आसा वी आर ऑल इमेज एंड लायकनेस ऑफ गॉड पूण आमकां दिल्लें तें सारकें स्वरूप आमी तशेंच दवरलां गी या बंगयलां या बसयलां आमच्या पातका वरवीं पयलो मनीसच देवा विरोध केलो सगळे मनशाक पातकान पडलें देवान ताच्या रागान संवसार नाश करूंक चिंतलें तरी ताच्या दयाळेन परत्यान तो संवसार ताणें मुखारसून व्हेलो नोये मुखांत्र मनशा कुळाची संतत मुखारसून वेता आनी उपरांत देवान अब्रामा मुखांत्र आपली विसवण केली ताची खाशा पर्ज जावन ताणें विसवण काडली आनी ह्या पर्जेक जेन्ना ती इजिप्तांत आशिल्ली त्या पर्जेक मोइजे मुखान ताणें सुटका दिली बसयल्ल्या गांवाक पिंपयण करता आसतना सिनाय पर्वताचेर 10 उपादेश दिले अरण्यांत देवाक उलो मारतना सर्गीतान मान्ना खावंक दिलें कडपातान उदक पियोंक दिलें आमकां खावंक मांस जाय म्हणटा आसतना आकाशाची सुकणीं उबाशीं केली आनी सुकण्यांक धन ताचें मांस तांणी केलें कितें ताणें दिलें ना कितें ताणें केलें ना आनी देवान संवसार इतलो मोग केले की म्हणटा आसा जुवां 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 3:16 भाग आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो He sent his only one begotten son for the salvation of all. आमी बाचाव जावचे खातीर ताका सतमंतलेल्यान कोणाचो नाश जावंक नजो म्हाका सासणीक जिवी जोडी जाय म्हूण बापाची मांडावळ आनी जेजून तें जिवीत आमकां दिलें जुवां जुवां धवे म्हाका जेजू म्हणटा हांव तुमकां मरण आनी येवंक ना जिवीतान आयला आय हॅव कम टू गिव लायफ इन एबंडन्स बरोवन तुमच्या बापाचें जिवीत तुमकां हांव दिवंक आयलां भाव भयणो थोडे फावटी आमी जीव आसल्यार मेल्ले बरी करता देखून निर्गमन उगडापणाचो ग्रंथ करता म्हणटा 3रो अध्याय तुमी उनीनी थंडीनी तुमी शेळमुडे आमचे क्रिस्ती जिवीत थोडे फावटी तशेंच जालां भाव भयणीनो आमी बिजूड जाल्या आमचे ती उर्बाना आसाक्त ना धार्मीक आचरणां गेल्ल्या वेळार आमकां न्हीद येता जेम येता देवाचे उतार आयकून आमकां उर्बाना भोव सकाळीक उतरां ती उगडापणाच्या ग्रंथांतली म्हज्या तोंडांत लावन तुमकां भायर उडयतलो बाबा भयणीनो निर्गमन उगडापणाचो ग्रंथ करता म्हणटा हांव तुज्या दारार रावलां तुजें दार बडयतां केदाळ उक्तें करता की म्हूण राखता दाराची कीळ भितर आसा भाव भयणो आमी उक्तें केल्यार मात्र जेजू आमच्या घरा येवन रावता आमच्या काळजांत तो प्रवेश जाता जर तर आमच्या सुस्वार्थान अहंकारान पातकाच्या भऱ्यान आमचें दार तें धांपलां लेट्स ओपन दॅट डोर
तो येऊं दी आमच्या घरांत, तो येऊं दी आमच्या आत्म्यान. रोमांकारांक बरयल्लें पत्र 10 अध्याय 14वें वाक्य. क्रिस्ताक पातयें येता तो कोणूच लजेक पडचो ना. जर तर जेजू तुजे सोमी म्हूण तुज्या तोंडान तूं उसारताय आनी ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत केला बापान, आमकां सोडवून ताका केला म्हूण काळजान सतमनताय, यू आर सेव्ड, तुका तारण मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. भाऊ म्हयनो जेजू आमचे खातीर मेलो, आमचे खातीर ताणें कश्ट मरण सोंसलें. आमी केवल इमोशनल जावन करेज म्हणजे कांतारांक आयल्यार पावना, मगर आमी जाय जय तो पाशांव. आमी हर एकल्यानी कितें आमच्या जिणेंत येवचे ते कश्ट ल्हान व्हड कुरीस खुशेन आमी वोजय. जीसस नेवर टोल्ड कीप असाइड योर क्रॉस अँड फॉलो मी म्हूण सांगूं ना. मत्तेवाच्या 16व्या जेजू सांगता घे तुजो कुरीस, टेक अप युअर क्रॉस अँड फॉलो मी. कुरीस कोणसो तुमी जाणान. वॉट क्रॉस यू हॅव यू नो इट बेटर दॅन एनीबडी एल्स. क्रॉस मीन्स सफरिंग. क्रॉस मीन्स आमचीच पिडा, आमचीच बेजाराई, आमचेच वजन. वरया आमी जेजू सरशीन जेजू आमकां सुटका दितालो. हे म्हजे सचे समेज तुमी कश्ट दिले न्हू, वजन वयतले न्हू, हांव तुमकां विशेव दितलो म्हणटा जेजू. मत्तेवाचो म्हणजे 11 अध्याय 28 ते 30वें वाक्य. ताचेर दिश्ट लायान तुमी बाचाव जातले, तुमचे मुखामळ परजळतले. कीर्तन 34:5. Look at him and you will be radiant. मोइजे रेडियंट जालो, परजळलो देवा लागीं उलयतना. लोकांनी ताचेर दिश्ट घालूंक जावंक ना. आमी तशेंच केदाळ आमी इगर्जेक येता, रितीरेक येता, मागण्याक वेता, ध्यानाक वेता, आराधनाक वेता. Our face has to glow, not morose. A sad Christian is a bad Christian म्हणटा एकलो नवार्दीक बरयणार. A good Christian is a joyful Christian. We should be joyful people. Easter आमी लागीं लागीं सरता. Let us all be Easter people. जेजू आमकां सुटका दी, सोडवण दी. हो प्राजिताचो काळ तुज्या कश्टा मरणाचो नियाळ करचो काळ आमी अखेर करून आसाव. ह्या फुडल्या हप्त्यांत तुजे कश्ट मरण आमी लक्षान नियाळ करता. जेजू तुज्या कश्टां वरवीं आमकां सुटका दी. तुजो पाशांव आमच्या कश्टांक एक आधार जावं, घटाय जावं. तुजे पुनर्जीवन पावन बरवसाची यात्रिकां जावन बसयल्ल्या गाबा पावूंक आमकां आधार जावं. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, आराधन तुका जेजू, मान तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, जय जय तुका जेजू. तुमची तकली बघया, समर्पणाचे मागणे करता. मागीर देवाचो आशीर्वाद आमी जोडया. सर्गींच्या मोगाळ बापा हांगासरी तुजी परजा तुजो आशीर्वाद घेवंक अत्रेकता. तुज्या पुता जेजूचेर तांणी दिश्ट लायल्या, तांचे मुखामळ परजळ अशें कर. तशें मोइजे तुजे लागीं उलयतना ताच्या मुखामळ तुवें परजळ अशें केल्लें, तशेंच ह्या परजेच्या मुखामळाचेर तुजो परजळ फांकय. तुज्या पुता जेजूक फातयेवचो कोणी तो लजेक पडचो ना म्हूण आमकां तुवें जागयलाय, आमकां तुवें उतार दिलाय. आमी तुज्या पुता जेजूचेर पातयेता बापा. जेजूक आमचो सोडून दार जाण तुवें दिलोय. तुवें आमचो इतलो मोग केलोय की तुज्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर तुवें ओपून दिलोय. ताका सतमंतल्याचो कोणाचोच नाश जायना जावच्याक बगर सस्नीक जिवीत ताका मेळच्याक. हें सस्नीक जिवीत आमकां खात्रेन मेळा अशें कर. आमकां कोणाकच नाश जावंक दिवं नाका बापा. यमगडाचो उजो आमकां नाका बापा. सर्गाचो संतोश आमकां जाय, सस्नीक जिवीत आमकां जाय. आमचे पात कांदो पळय नाका बगर आमचो भवार्थ पळय, आमचें बरें मोन पळय, आमची काकुळट कर, आमची दया कर. काकुळटारा देवा आमची काकुळट कर. भोव कणवळ्या देवा आमचेर दया दवर. ह्या घडये तुजो आशिर्वाद आमकां तूं दी. सोम्या जेजू आमचे खातीर तूं ह्या संवसाराक आयलोय, आमचे खातीर तुवें हो संस्कार घडलोय. संवसाराच्या अखेरी पर्यंत आमचे सांगता रावोंक तुवें येवजण केलय. आमचे सांगता तूं राव जेजू, आमकां तूं जाय जेजू. जिणेच्या हर एक घडये जेजू तुजे विणे एक घडी आमी जियोंक शकना. तूं
तू असल्यार आमचे जिवीत संतोष भरीत जेजू आज आमच्या घरात तू ये जेजू हांगासर हजार आसल्यांचेर हे भक्तीपण पळयतल्यांचेर हांगासर हजार जावंक साध्य जाल्ल्यांचेर आज सांजेर हांगासर रेती रे घेवच्या सरपंचेचेर सोम्या जेजू तुजे आशिर्वाद घाल तुज्या बेसांवांनी आमकां बर आमकां अभिषिक्त कर आमकां पवित्र कर आनी हर एका दिसा तुजे सांगाता जियोंक आमकां फावो कर अर्गां तुका जेजू होगळप तुका जेजू स्तुती तुका जेजू हे देवाडा सक्रामेंता म्हणलें गीत आमी गावया सोम्याचें बेसांव घेवया देवोडा साक्रामेंता साष्टांगमान करूया पूर्वेल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आधार्या सर्वोन्वेच्या विश्या पावाताचे बोल दिव्या जसे बापा तसेच भूता उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा ससना ससना प्रार्थुया येसर पदवीधरान सदांच जेवच्या देवा या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या पुता जेजूच्या कष्टांचो मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो अमर उगडास तुवें आमकां सोडलाय या ताच्या भोव पवित्र मिस्टरांक आमची सगळी जीणमान करूंक आमकां दयेन फावो कर हांगासर हजर आसल्या ह्या समेस्त आमच्या भावां भयणीचेर हे भक्तीपण विविध माध्यमां मुखान पळयतल्या सर बाबडत्यांचेर गांवांत परगांवांत आसल्यांचेर आमच्या भुरग्यांचेर आमच्या सैऱ्या दैऱ्यांचेर पिडेस्तांचेर प्रायवंताचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी आमकां सगळ्यांक तुवें सोंसलेल्या कश्टाद्वारी सोडवण सुडका लाभय तूं जियेताना राज करताय ससनाच्या ससना दुःखा आमची पोसता दैरान आमकां भरता दुःखा आमची पोसता दैरान आमकां भरता खंयचे घडी उलो लागी आस्ता खंयच्याय घडी उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागी आस्ता जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपणाचें नांव नाका म्हणून जेवणा गेल्ली कुमोक दिले एकल्यान ताच्या इतिहासा बसोत या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाल भाऊ बहिणो
ह्या मंगळाराच्या दिसा हांगासर व्हडा भक्तीन आमी ह्या नोवेना गायले हांव सोम्याचें आराधन आमी केलें आनी सोम्याचें आराधन करता आसतना जायतीं देवाचीं उतरां आमी आयकलीं हर एक देवाचें उतार आमच्या काळजाक लागचें तसलें आनी हर एक देवाचें उतार आमकां बुजोवन आनी सांत्वन दिवचें तसलें देवाच्या उतरांत आसली ती बुजोवण मनशाच्या उतरांत ना मनशाचें उतार तें आज बरें आसता फाल्यां तें वेगळेंच आसता पूण देवाचें उतार जें आदीं आसलें आतांय आसलें या फुडेंय आसतलें तें सदांच जिवें आनी क्रियात्मक इट्स इफेक्टीव हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत 4थ्या अध्यायान 12वें वाक्यान हेब्रेवाचो बरयणार म्हणटा ते 2 धारींच्या तलवारी बरी कोणायचें काळीज तें परिवर्तीत करूंक शकता ह्या देवाच्या उतरा समोर आमी आसा देवा समोर आमी आसा उतरा रुपार जेजू आमचे लागीं पयले येता उपरांत उंड्या रुपार तो येता हेचे देवाच्या उतराचो उल्लेख येदोळूच हांवें केला पयल्या वाचपान आमी पळयलें कशें देव ताच्या परजेक शिक्षा दिता पूण त्याच परजेन देवा लागीं उलो मारल्या वेळार बचाव करता वांजेलान जेजू म्हणटा म्हाका उंच उबारता सगळ्या परसांक हांव म्हजे ससी ओडटलो आनी जेजून तें खरें केलां आज खुर्सा मुखांत्र अख्ख्या संवसाराक सोडवण मेळ्ळ्या जो ताचेर पाती येता तो बिलकुल लजेक पडचो ना येगडीवर आमचे हात जोडया हे देवाचे उतार आयकूंक तयार जावया आमचे काळीज मन उक्ते करया देवा लागची काकुळतू बोक्साने मागया सर्वेस्परा देवा जशें तुवें इस्रायल परजेक ते विकाळ स्वरूप जाणन तांच्या पातकांक फावो ती शिक्षा तुवें दिली पूण परत आनी तुका बोब मारल्या वेळार तुवें तांकां म्हजे मुखान बचाव केलें आमकांय बचाव कर आमची पातकां बक्षी सोम्या काकुत कर तुवें म्हळाय सोम्या म्हाका उंच उबारत सर परजा म्हजे सरसीन हांव ओडटलो तुज्या खुर्साचेर दिश्ट लावंक म्हाका कुरपा दी जायते बळी तुज्या खुर्साचें जैत हांवें समजून येतले खातीर तो कुरीस म्हज्या जिणयेंत खुशेन हांवें घेनातले खातीर म्हाका बक्षी सोम्या क्रिस्ता काकुत कर सोम्या जेजू जायते बडी तुजे तानो पयस गेला त्या वेचीक पुताक बूद येवन तो पाटी आयलो जायते बटी हांव म्हज्याच पातकांत उरलां म्हाका समजूनी दी म्हज्या पातकाची प्रज्ञा दी तुजे सरसीन हांवें पाटी येशें कर सोम्या काकुत कर सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची सर पातकां बगसून आमकां समेस्तांक ससनाच्या जिविता पावो प्रार्थुया बापा तुज्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भगवंत लोरेस दुर्बळांच्या सेवेन विस्वासी रावून आनी रक्षसाचे कश्ट मरण सोसून माई मेवोन जावंक पावलो ताच्या मोगासारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ आनी कुरपा दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन गणन पुस्तकांतलें वाचप त्या दिसांनी इस्रायल प्रजा होर दोंगरांतावन भायर सरली आनी एदोमाच्या देशाच्या बोवाडो काडून वेचे खातीर तांब्या दर्याच्या वटेन गेली वाटेर लोकांची सोंसणीकाय सुकली ती देवा आनी मोइजे विरोध उलोवंक लागली म्हणून आमकां इजिप्टांतली कित्याक भायर हाडली अरण्यान मारूंक मोरोवंक हांगा काण ना उदक ना आमकां दोशी करिनातल्या ह्या खाणाचो आमकां कांटाळो आयला देखून सरेस्परान लोकां मदें विकाळ सोरोप धाडले ते लोकांक सबले आनी तांचे पैकी जायते मेले तेदवां लोक मोइजे सरशी आयलो आनी तांणी म्हळें आमी सरेस्परा आनी तुजे विरोध उलोवन पाता केलें ह्या सोरपांक
आमचे मोठे काडचे खातीर सरेस्परा लागीं आमचे खातीर विनंती कर. देखून मोयजेन लोकां पासून मागलें आनी सरेस्परान मोयजेक म्हळें, एक पितूळचो सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबार. सोरोप साबलेल्या व्यक्तीन ताचे दीस गेल्यार ती वांचतली. देखून मोयजेन एक पितूळचो सोरोप केलो. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. मुझा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. मुझा देवा, मुझा देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हाका पळयता ती म्हज्या केळकुळां करतात. वोंट वळयता तकली दलयता. सर्वेस्पराचेर स्तोपात येवन आसलो न्हय, आतां तोच ताका निवारून दी. जर तसो ताका मोग आसा तर तोच ताका सुटका दिवं दी. अशें ती मोडटा. मुझा देवा, मुझा देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. वय सुन्यांनी ताका वेडो घाला. कोट्या मनशांनी मुझेर दाड घाल्या. ताणें पापसल्यान मुझे हातांनी मुझे पाय. ही सकट म्हजी हाडां हांवेंच मेजये. मुझा देवा, मुझा देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. मुझा देवा, मुझा देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. महिमा आनी वाखणी तुका एक क्रिस्ता. बीन जावन आसा देवाचें उतार. ओंपी तो क्रिस्त जाका तो मेळटा तो सासणाक बाळता. महिमा आनी वाखणी तुका एक क्रिस्ता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. जुवां प्रमाणे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. मनशा पुताक उंच उबारतच आसा तो अंस म्हणून तुमी समजतल्यात. जेजू परत्यान सांगी लागलो, हांव भायर सन वेतां पूण तुमी म्हाका सोदतल्यात. पूण तुमच्या पातकांतच तुमी मरतल्यात. हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जावचें ना. हें आयकून जुदेव म्हणूंक लागले, हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जावचें ना म्हणटा तो. तशें जाल्यार वो कांय जीवघात करून काण घेता काय? जेजून जाप दिली, तुमी ह्या संवसाराचे पूण हांव सर्गीचो. तुमी ह्या लोकाचे पूण हांव ह्या लोकाचो न्हय. देखूनच तुमी तुमच्या पातकांत मरतल्यात म्हूण हांवें तुमकां सांगलें. कित्याक आसा तो हांवसो म्हूण सतमंतले करीत तुमी तुमच्या पातकांत मरतल्यात. ताणें ताका म्हळें, तर तूं कोण? तुमी तुमच्या पातकांत
तर तूं कोण? जेजून जाप दिली, तुमचे लागीं हांवें उलोवचें कित्याक? तुमचे विशयान हांवें सांगचें आनी तुमकां गुन्यांव आमकां करचें जायतें आसा. तरी म्हाका धाडलेलो तो सत्यवंतू आनी जें हांवें ताचे तावन आयकलां तेंच हांव संवसाराक कळीत करतां. तो आपल्या बापा विशयान उलयतलो म्हूण तांकां तवळ समजलें ना. देखून जेजून तांकां परत्यान सांगलें, मनशा पुताक तुमी वयर उबारलेलो वेळार आसा तो हांवूच म्हणून तुमकां समजतलें. म्हजेच की हांव कांयच करिना म्हणूनय, जशें बापान म्हाका सांगलां तशें हांव उलयतां म्हणूनय तुमकां कळटलें. म्हाका धाडलेलो बाप म्हजे सांगाताच आसा. म्हाका तो एकल्याकच सोडिना, कित्याक ताका मानता तेंच हांव सदांच करतां. तो अशें उलयलो देखून सबार जाण ताका सतमानूंक लागले. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. आमी प्राजीत काळार आसा, करेज्म म्हणटात ह्या काळाक. आनी ह्या प्राजीत काळार जावं पुरो सदां मिसाची वाचपां, ह्या आयताराची वाचपां पवित्र सभेन अशी अरेंज केल्यान की ही सगळीं वाचपां आमच्या जिविताचो एक आरसो कसो आमकां दिसतात. सदां मिसाक आयिल्ल्यांक तुमकां खंडीत तें समजता आनी आयताराच्या मिसाक आयिल्ल्या बाबार्थ्यांक तें समजता. थोडें पुनरावर्तन करचें जाल्यार सदां मिसाचो पुनरावर्तन करूंक मस्त दिसतालें करेज्म जावन. 4 आयतार जाले, कालचो आयतार तो, परसो आयतार, 5सो आयतार. पयल्या आयताराचो वांजेल जेजूक सैतानान नाटचे विशयांतलो. उडास आसा की प्राजीत काळाचो पयलो आयतार. जेजून कशें जैत वेलें तें आमी जाणाव. सैतान एक देवाचें उतार सांगतलो, जेजून ताका तादविरू जावन आनी एक उतार सांगले आनी देवाच्या उतराच्या थोणक्यान सैतानाक ताणें दंडयलो. दुसऱ्या आयताराचो वांजेल, प्राजीत काळाचे दुसऱ्या आयताराचो वांजेल तुमकां उडास आसा की ना? इल्लें उडास आसा थंय. जेजूचें रुपांतरपण, द ट्रान्सफिगरेशन ऑफ जीसस. हे कित्याक केल्लें बापान घडीत? जेजूक कठीण कश्ट मोरान सोसूंक आशिल्ले. ताका तयाराय जावन ताचो वैभव पयलेंच देवा बापान त्या ताबोर पर्वताचेर सर्गीत हांवन त्या दोगां जाणांक धाडून ताका घटाय दिली, मोइजे आनी एलिया. उडास आसा न्ही? तिसऱ्या आयताराचो वांजेल तुमकां उडास आसा की थंयसर जेजूक रिपोर्ट दिता जाल्यार थंयसर मेले जेजू. गलिलियांत सिलोयेंत तोर कोसळून पडले. गलिलियांत पिलातान बलिदानां बेटयतना ज्यूशी मारली ते पातकी मनीस. जेजू काले म्हणालो, पाताक रोडून तुमी जिनी बदल्ले करीत तुमी तांचे बरीच नाश जातल्यात. आनी उपरांत एक अंजुराच्या रुखाचो पाठ जेजून सांगलो. जेजू देव आमकां ताची दोरी लांबू सोडटा, परत्याना उस्तून सारें घालता धनिया आनी 1 वर्सा तो फळ दिल्यार दिलो म्हणटा तो न्ही. म्हळ्यार देव आमकां हर एक वरास हर एक दीस कुडसिता. केदळा आमी आमचे पाताक रोडून जिनी बदलून ताचे सचीन पाटी येता गी, केदळा फळ दिता गी म्हणून. ताजे उपरांतल्या 4थ्या आयताराचो वांजेल आमी दर्शो उल्लेख केला, वेचीक पुताची ओपार. आमी जाणाव वेचीक पुताची ओपार म्हणचे की खाकुळती वंत बापायची ओपार म्हणचे चड सहज. कितल्या पुरबायची ओपार ती. कशें त्या पुताक बूद आयली, तो पाटी आयलो, बापायन ताका वेंगून धरलें, पटलून धरलें, व्हडलो दाबाजो केलो. जेजून सांगलें उतार, एक पातकी पाताक रोडून जिनी बदलून पाटी आयल्या वेळार सरकार 9 भगवंत अपरा चड संतोश जातलो. आनी परसो वांजेल आमी येदोळूच ताचो उल्लेख केला, विवरणय दिला. त्या प्रद्वाराची करणी करतनाच दर नासलेल्या स्त्रियेक जेजून कशें ट्रीट केल्लें तें. जेजूक तिका पात्रांवकी अधिकार आसलो, छाटयांचे मार घालूंक अधिकार आसलो, 4 थापडां मारून तिच्या त्या गोर पातकांक एक प्राजीत दिवंक जेजूक अधिकार आसलो. पूण तो खाकुळतीचो दर्यो बिरमोचीचो दर्यो ताणें बक्षिलें. त्या पातकांचे उल्लेखच ताणें करूं ना. नेवर एवर रिमेंबर्ड हर सिन्स. आनी भाऊ भयणो, ह्या दिसांनी आमी आयकोवचो वांजेल जुवांचो वांजेल. जुवांचो वांजेल इल्लो समजूंक कश्ट. त्या 3 वांजेलां पैकी हो दुसरोच वांजेल. 3 वांजेलां सिनॉप्टीक गॉस्पल म्हणटात, वयलो दुसऱ्यात तरी एस्काटोलॉजिकल गॉस्पल म्हणटात. हांगासर चड संभाशण आसा. तुमी पळया, 3रो अध्याय जावं दी, 6वो अध्याय जावं दी, 15वो, 16वो अध्याय, 17वो अध्याय, द डिस्कोर्स ऑफ जीसस विथ हिज फादर.
आनी आयच्या एवांजेलांत आमी पळयलें आयच्या एवांजेलांत आनी आयच्या पयल्या वाचपाक गेल्लें कनेक्शन आसा. पयल्या वाचपाचो उल्लेख आमी थोडोसो केला. पयल्या वाचपांत इस्रायल प्रजा त्या होर पर्वतांत देंवन तांबड्या दर्यांत लागसार आयिल्ले आसतना मोइजेचेर आनी देवाचेर पुरपुरोंक लागली. काल्याक तुवें आमकां हांगासर हाडलें थंयसरच ती कालेंबरा खावन आमकां दादोशी जातलें हांव तें चिपटां आसलीं तवशीं आसलीं पियाव आसलें ते परत उल्लेख आसा थंय त्या हातूंत. ते पुरो आमी खावन दादोशी जावन आसलें मांस आमकां आसलें कश्ट आसलें वय इल्लें काम आमकां आसलें दराळ खावंक आसलें. हांगा काल हें सदां न्ही तें मानना पडटा आमकां ह्या खाणाचो कांटळो इल्लो काल्याक आपूण हाडलें आमकां म्हणून देवा विरोध आनी मोइजे विरोध पुरतात. पळया केदाळ आमी देवा विरोध येता देवाची शिक्षा आमचेर बेसता. पवित्र पुस्तकाचोच उल्लेख थोडे फुडें आमचेर आमकां चिंतनातले बरी कश्ट येतात. कोणींय पाताक केल्लें त्या पातकाची शिक्षा आमचेर बेसता पूण पाताक वळखल्या प्रदेव बक्षिता. आनी हांगासर आमी जाणा तांचेर विकाळ सोरोप येवन तांकां साबाशें केलें देवान. साबार जाण मेले आनी तो वळ तांकां ज्ञानोदय जालें. आमी पाताक केलें आनी ती येवन म्हणूंक लागली आमी सर्वेस्परा विरोध आनी तुजे विरोध उलोवन पाताक केलें. ह्या सर्पांक आमचे मदले काडचे खातीर तूं सर्वेस्परा लागीं विनांती कर म्हणटा परजा मोइजे लागीं येवन. मोइजेन लोकां पासत मागलें. मोइजे देवा आनी लोकां मदीं एक मध्यस्थ जावन आसलो. ही वॉज ए मिडिएटर बिटवीन गॉड अँड मॅन. हर एक लोकांची गरज तो देवाक सांगतलो देवाची खुशी लोकांक कळीत करतलो. आनी मोइजेचें मागणें देवान आयकलें. मोइजेन देवा लागीं गेल्लें मागणें देवा पावलें आनी देव मोइजे सांगलें पितूळचो सरप कर. तो एका खांब्यार उबार सरप सोंपलेल्या व्यक्तीन ताचेर दिसला गेल्यार ती वांचतली आनी तशेंच जालें. आयच्या एवांजेलांत भाव भयणो जो आमच्या 3ऱ्या अध्यायान जेदू हें उल्लेख करता आनी सांगता जशें अरण्यान मोइजेन सरप उबारलो तशें मनशा पुताक उंच उबारतले आनी ताका पातये येतलो तो बचाव जातलो. बाबा भयणीनो रुखा वरवीं मनशाक पाताक आयलें. सैतान रुखार तावनूच आदावंक धाडूंक आयलो. त्यात रुखार देवान ताच्या पुताक उमकळ अशें केलें आनी रुखा वरवीं मनशाक सोडून आयली. बाबा भयणीनो हें देवाचें योजन. आनी आज जेजू म्हणटा हांव भायसन वेता आनी म्हाका सोदतल्यात पूण तुमच्या पातकांत तुमी मरतल्यात. आनी तो व्हड जुदेव म्हणा लागले वो खाले म्हणटा आमकां समजना. मस्त बडी जेजूची उतरां ताका समजनात. ते म्हणाले वो खाले म्हणटा वो काय जीवघात करून घेता काय. पूण जेजून तांकां समजयलें हें परत तुमचे संवसारी चिंता. हांव जीवघात करिना म्हाका जीवशी मारतात आनी तुमचे खातीर हांव मरतां. पूण म्हाका उंच उबारतस आसा तो अंश म्हणून तुमकां समजतलें. देवाचें नांव कितें. पदन्या सल्ल्यांत निर्गमनगत 3रो अध्याय 13-14 वाक्यांत आमी वाचता मोइजे देवा लागीं विचारता म्हाका तूं आतां इस्रायल प्रजे लागीं धाडताय न्ही देवा. हांव येता वय पूण ती म्हाका विचारतीत तुका धाडलेल्या देवाचें नांव कितें म्हणून विचारतीत. हांवें कालें सांगचें. आनी वाक्य 14 सर्वेस्पदेव मोइजे सांगता निर्गमनगत 3रो अध्याय 14 वाक्य एक्झोडस चॅप्टर 3 वर्स 14 आसा तो अंश जो हांव आसा हू आय एम हू एम. देवाक अरम ना अंत ना. देव पयलें आसलो आतांय आसतलो आनीकय आसतलो. आमी मात आज आसा फाल्यां आमी आसचे नाव. आमी ना पयस जातल्या पूण देव तो सदांच. आमच्या पुर्वजांनी देवाक वळखला आमी देवाक वळखता. आमची मुखली पुळकी देवाक वळखतली पूण आमी आसचे ना. देव सदांच. देखून जेजू म्हणटा जो हांव आसा तो अंश म्हूण सत्पनले करीत तुमी तुमच्या पातकांत मरतले. पळया पडण्या सोल्ल्यांत देवान उगडापें केल्लें ताचें नांव जेजू ताका सरी करता. आय एम हू आय एम. आसा तो अंश म्हूण तुमी सत्पनले करीत तुमकां बाचाविना. देखून बापान म्हाका धाडला तुमचे लागीं हांवें उलोवचें कित्याक. तुमचे विशयान हांवें सांगचें तुमकां गुन्यांवकार करचें जायतें आसा. तरी म्हाका धाडलेलो बाप सत्यवन जें हांवें ताचें तोंड आयकलां तेंच हांव तुमकां कळीत करता. हांव कितें सांगता तें हांव म्हजें न्ही तें बापा तावन हांव कळीत करता. बाप आनी हांव एकच. जो एवांजेलांत 17व्या अध्यायान लांबो डिस्कोर्स आसा जेजूचो. बापा आनी ताचे संबंद जेजू सांगता. आनी जो आमच्या एवांजेलांत 6व्या अध्यायांत हांव सर्गार देव आयलो उंडो तो म्हणटा म्हाका तुमी केल्ले करीत तुमी तुमचे ते जीव आसूं ना. आनी थंयसर सबार जाणी शिकून ताका समजनासतना सोडून गेले.
आनी जेजूचे शिशी हे खाले उलयता तो हे विपरीत जालें म्हणून सोडून वयता आसतना जेजून एक उसारले उतार आसा तुमी सोडून वयतात गी तोड पिमा पितरून सांगिल्लें वाक्य आसा वाक्य 68 जुवांचो वंजेल 16 सोम्या आमी कोणा सरसीन वचूं तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची आतां देवाचें उतार आमकां समजचे जाल्यार आमी कितें करी जाय आतां मस्तपटी देवाचें उतार आमकां कांय समजना जावं बरो जो देवान तें समजूना जेजू उलयता आसतना तांकां समजनातलें आमी कितें करी जाय हाऊ कॅन वी अंडरस्टँड द वर्ड ऑफ गॉड इट्स ओन्ली थ्रू द होली स्पिरीट पवित्र आत्मा आमचेर येतालो आयिल्ल्या वेळार मात्र आमी सगळे समजूंक शकतले मर एकी समजूंक ना बडव्यान इज बेरलेल्या वेळार केदाळा तिचेर पवित्र आत्मा आयलो बडव्यान म्हणलें पवित्र आत्मा तुजेर येतालो परबण तेजे सकत तुजे सावळी घालतली देखून तुजे येता जल्माच्या भुरग्याक देवा सपूत म्हणटले केन्ना पवित्र आत्मा तिचेर देवलो देवाचे उतार बडव्या मुखार आयिल्लें तिका समजलें आनी बडव्याक तिणें कबलात दिली आमकांय थोडे फावटी भाव म्हणजे देवाचे उतार वाचता आसतना ते समजना जावं पुरो कित्याक देवाचे उतार समजोवंक पवित्र आत्म्याची आमकां गरज देखून देवाचे उतार वाचच्या पयलें पवित्र आत्म्या मागची गरज देवाचे उतार वाचता आसतनाय पवित्र आत्म्या आपोवची गरज देवाचे उतार वाचून जाल्या उपरांत मौन रावन पवित्र आत्म्या म्हज्या मती गुजवाड दी कितें हांवें वाचलें तें म्हाका समजय केदळ अशें आमी करता भाव भयणो देवाच्या उतराची जानवाय आमकां मेळटा सर्गींच्या राजाचे गूट आमकां समजतात देखून हर एक दिसा देवाचे उतार वाचून नियाळ करचें आमचे हर एकल्याचें कर्तव्य जावन आसा आनी देवाचे उतार वाचल्यार मात्र पावना ते बायपाट दुसऱ्या बुका बरें वाचचें न्ही इट्स अ वर्ड ऑफ गॉड अँड इफ इट हॅज टू बी अंडरस्टूड यू हॅव टू प्रे फॉर दी होली स्पिरीट देखून पवित्र आत्म्याक आमी मागया देवाचे उतार वाचून समजून घेवया जेजू बसयल्लो सोडून दार म्हूण मानून घेवया जे उतार देवान ताच्या परजे कळीत केलें आपणाचें नांव उगडापे गेलें तें नांवच जेजू देखून जुवांवच्या एवांजेलांत पयल्या अध्यायान जुवांव सांगता वेळा काळा परवीं शब्द आसलो शब्दा वरवीं सगळें रचल्लें ताचे वरवीं सरसंगती जाल्यार तो शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो ताची महिमा आमी देखली बाबा भयणो तो शब्द जावन आसा जेजू जो हांव आसा म्हणल्यार सर्वेस्परा देवान उगडापे केल्लें नांव जावन आसा जेजू देखून जेजूचेर आमचो भावार्थ दवरया आनी आमकां देवाचे उतार समजोवचे खातीर प्रत्येक जावन हर एक देवाचे उतार आनी जो आमचो वांजेल चडीत मापान आमी समजोवचे खातीर पवित्र आत्म्याक आमी मागची गरज देखून दिसपडटे देवाच्या उतरान पोशीत जावया देवाचे उतार जेजूच म्हूण मानून घेवया जेजू आमचो सोडूनदार म्हूण स्विकार करया आनी जेजूचेर दिश्ट कसोवया त्या खुर्साचेर आमची दिश्ट कसोवया आनी आमी बाचाव जावया कशें ते इस्रायल परजेन त्या पितूळच्या सर्पाचेर दिश्ट गेलें ते बाचाव जाले तशें आमकां देवान दिल्या बाचावी त्या खुर्सात हांव तो खुरीस जावन आसा जैताची निशाणी तो खुरीस जावन आसा बाचेवेचें सडवणेचें हातेर तो खुरीस जावन आसा आमचें क्रिस्तांवांचें जैत देखून त्या खुर्साचेर दिश्ट लावया आनी आमी बाचाव जावया आमच्या पाताक म्हणल्यार त्या सर्पाच्या खोंसीत हावन आमकां सुटका मेळ्ळा जाय जाल्यार जेजूच्या खुर्साचेर आमी दिश्ट लाई जाय तवळ आमी बाचाव जातले हांव तो जेजू आमचे लागीं उलयल्लो पवित्र युकरिस्त रुपार हजर जाता ताका घेवंक आमी अत्रेकून रावया ताची कृपा आमी मागया
म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदरा देवाबंकार मानता तसलें जावन दी म्हणून म्हाका हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नकी पवित्र बेच्या दवा सर्वेस पोर मानून घे. प्रितीच्या बापा तुज्या पुतान धरलेली आपली वाट जिविताची वाट आपली करून भाग्यवान लॉरेस जमनीन दोपलेल्या गोवांच्या कणाबरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत कांयच परवा करिनासतना रक्त साक्षांच्या मरणावरी महिमे वोन जालो आनी पवित्र सभेक शुभाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचे सोडून पसत आमचे जिवीत तुका भेटोवंक हांगासर आयल्या. ही भेटोवणी मानून घे जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक देव उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदरा आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं सगळ्या मनशा कुळान सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावली तुज्या महिमेची वाकाणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरावरत्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी आमचेर फंकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. बापा करस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता बापा. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखशेने कस्टमरान सोसंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो उंडो ताणें मोडलो. तो आपल्या शिसांक ताणें दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक ताणें दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खरराचें हें रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावटाचो गुटू परगटूया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन पोळावर वितुवे आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या वंदारा आमची चढवण कर जय क्रिस्ताचे जय.
बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जिवंतपणाचो सर्गार सोडण्याचो मी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणाची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा सगळ्या संवसाराचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची एकाकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळेक मुखामोल पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता प्रत्येक जावन हांगासर मिसाक आयिल्ल्या सोमेस्तांची आमकां मरे देवाचे माये सांगाती सान जुझेती सपोती बागेंत दमदत सान फ्रांसीस सान क्लारा सांत आंतोन सान पाद्री पियो सान लॉरेस तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना देवम सो मोगाळ बापोय आमी सकट त्या देवा बापाची भुरगीं मोगान ताका आमच्या बापा म्हणून उलो मारया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतलें विघ्नांतलें वरांतलें पिडेशिडेंतलें दुश्टिकायेंतलें कोटेपणांतलें आमकां सदांच निवार दय करून ह्या जिवितांत तुजे सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुंदरात जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नात्रेक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर विघ्ना आकांतांतलें वाठय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही सुमया पूण आमच्या बाबडताचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे आमकां तुजी शांती दी आनी आमकां एकवटान आनी मोगान सांबाळ तुजी येतान रातवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुमयाची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं माया मोगाचो एकवटाचो समाधानाचो गुज जावन एकामेकाक शांती दियात शांती तुमकां देवाची शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाची शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाची शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळय आई देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक पयली आमी समेस्त सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली
रागोन आसा उंडो तुवें मोडलोय मासान तो बदलोय खालसींतलो दाकारोस रगत जायशे केरोय जिविताचो उंडो जालोय कुर्सार भेटोन दिलोय आमची आत्मे दानिल्या आमचे आत्मे उकिल्या जेजू तुका सेवच्या काळजात ओढत रेगान रागोन आसा आमची आत्मे तारिल्या आमची आत्मे उकिल्या जेजू तुका सेवच्या काळजात ओढत रेगान रागोन आसा आमची आत्मे तारिल्या आमची आत्मे केल्यात जेजू तुका सेवच्या काळजात ओढत रेगान राखून आसात ओढत रेगान रागोन आसा ओढत रेगान रागोन आसा उभी राहूया प्रार्थूया जेजूच्या नामच्या भोवमोगाळ बापा आम्ही घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भगवान लॉरेन्साच्या काळजा बरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपद्रांक उगड आनी तांच्या गरजां पावोवंक आमचे हात पांय सुटसुडीत कर गरिबांचे आनी अनित भक्तांचे हक्क राखोवंक आमकां जागृत कर आनी हक्कां बसोत आमचे कश्ट मरण सोसूंक आमकां तयार कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी दयेन बसा बाबा भयणो आयच्या ह्या मंगळाराच्या भक्तीपणाचो निमाणो भाग आमच्या पात्रोण सालोर्सचे नव्यान आमी करया नव्यानाची मागणी करच्या पयलीं हांगासर आयिल्लीं अर्गां पटोवणी त्या समा वचून सांगता ऐका अर्गां दिल्यांत फर्स्ट PUCंत बरे मार्क्स मेळोवन पास जाल्ले बसत एक कुटाम तांच्या भुरग्यां बसत देवाक अर्गां दिता एकल्याक स्वंत घर बांदूंक आदार दिल्ल्या बसत अर्गां पटयल्यान दोगांक बरीं कामां मेळ्ळेले बसत अर्गां पटयल्यान एकलो रागार आसलो ताच्या कुटुंबा कडेन राजी जाला देवाक अर्गां दितात दोग जाण घरा मागण्याक वेळार येनातले आतां वेळार मागण्याक हजर जातात देवाक तीं कुटुंबां देवाक अर्गां दितात एकल्याचे कॅन्सर पिडा गूण जाल्ले बसत देवाक तो अर्गां दिता दोगांक तांचो ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ले बसत देवाक अर्गां दितात परगांव सकल्या भावाक बरें काम मेळ्ळां देवाक तो अर्गां दिता दोगां जाणांची सैरीक जाल्ले बसत देवाक अर्गां दितात सौगांचो बाळंतेर सोकासयण जावन भले किबरीत भुरगीं तांकां देवान फोगले देवाक अर्गां दितात सौगांक काजारी जोड्यां भुरग्यांचे देणे मेळ्ळां देवाक अर्गां दितात एकल्याक ताच्या विशेष संकश्टांतले राखले पसो देवाक अर्गां दिता एकल्याच्या फ्लॅटाक भाड्याची पाटी आयिल्ले पसो देवाक अर्गां दितात एकल्याचो जागो बऱ्या मोलाक विकून गेल्ले पसो देवाक अर्गां दितात दोगां जाणांच्या कुटुंबांत समाधान आयिल्ले पसोत देवाक अर्गां दितात जायत्यांनी हांगा तांच्या कुटुंबांत तांच्या वैयक्तीक जिणेंत जाल्लें बरेंपण सांगून देवाक अर्गां पटयलें आमी आयकलीं आमची अर्गां पटोवन आमच्या मती काडया देवान केले उपकार आठोवया ताका अर्गां दिवया आनी म्हणया
अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमया मोगलाब तुका सुमयान जेजू मोगलाब तुका सुमयान स्तुती जेजू. तुका सुमयान जेजू स्तुती तुका सुमयान आराधन तुका सुमयान जेजू आराधन तुका मान सुमयान तुका सुमयान जेजू मान तुका सुमयान वंदन जेजू. तुका सुमयान वंदन जेजू तुका सुमयान जेजू. जय जय तुका सुमयान जय जय जेजू तुका सुमयान जेजू. मोगळा सुमयान जेजू मोगळा सुमयान जेजू. हांगासर येवच्या हांगासर येवच्या भक्तिकाच्या जिवितांत भक्तिकाच्या जिवितांत तुवें जायत्या जपां केल्या तुवें जायत्या जपां तांचे केल्या. उपकार फावो केले तांचे उपकार फावो तांचे केले. ते समाजारी केले तांचे ते समाजारी केले. घरान समाधान दिलाय घरान समाधान पिढा दिलें. गुण केल्याय पिढा गुण केले. विविध उपकार फावो केल्ले विविध खातीर उपकार फावो केले. आमी तुका अर्गां दिता आमी तुका अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू अर्गां तुका जेजू. मोगलाब तुका जेजू मोगलाब तुका स्तुती जेजू. तुका जेजू स्तुती तुका आराधन जेजू. तुका जेजू आराधन तुका मान जेजू. तुका जेजू मान तुका जेजू. वंदन तुका जेजू वंदन तुका जेजू. जय जय तुका जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजांत हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू काळजांत हांव होगलाब दिता जेजू हांव होगलाब दिता जेजू हांव होगलाब दिता जेजू म्हज्या काळजांत हांव होगलाब दिता जेजू हांव होगलाब दिता जेजू हांव होगलाब दिता जेजू काळजांत. हांगासर आयिल्ले त्या समस्या आसात एका कुटुंबाक आर्थीक अडचणींत जावन देवान राखचे पसत तांचे कश्ट परिहार जावचे पसत मागणें विचारलां. दोगांचे भायर पडिल्ले पासपोर्ट बेगीनचे मेळचे पसत एका तरणाट्यान अनभवर्ती चलयेचो सांगात सोडून बरी जिणी जियोवचे पसत कुटाम मागोवन आसा. दोगांचे जागे बऱ्या मोलाक विकून वेचे बसत एकल्याच्या घराचें रेजिस्ट्रेशन बेगीन जावचें बसत एकल्याचो सोन वेल्लो पंपू घरा पाटयान दिवचे बसत हे कुटाम मागोवन आसा. चौगांची कॅन्सर पिडा गुण जावचे बसत गांवांत एक सुरो आसच्या बापायक भुरग्यांचे फोन कॉल येवचे बसत तो भुरग्याच्या कॉलाक राखून आसता ताचो भुरगो ताचे लागीं उलयना ते बापायन मागोवंक सांगलां. एकल्याची वर्टिको पिडा गुण जावचे बसत एकल्याक रेशन कार्ड बेगीन मेळचे बसत एकल्याचे फ्लॅट सेल जावचे बसत एकल्यान दिल्लें रीण पाटी मेळचे बसत दोगांची कोर्ट केस बऱ्या रितीन इत्यार्थ जावचे बसत धावेच्या भुरग्यांची पेपर्स बऱ्या रितीन करेक्शन जावन बरें रिजल्ट येवचे बसत एकल्याचें काम परमनंट जावचें बसत दोगांच्या काजाराचें कार्य बऱ्या रितीन जावचें बसत 4 जाणां बरी सैरीक मेळचे बसत 5 काजारी जोड्या भुरग्यांचे देणे फावो जावचे बसत एकल्याच्या घरांत आसलेले समस्ये परिहार जावचे बसत 2 जाणां मतीक समाधान मेळचें बसत 2 इश्टांनी राजी जावचें बसत एका कुटुंबाच्या वडिलांनी वेळार मागण्याक हजर जावचें बसत 2 भुरग्यांक आशिल्ली पिडा गुण जावचे बसत 2 भुरग्यांनी सारकें सुडाळ उलोवचें बसत एकल्याक मतीक समाधान मेळचें बसत एकल्याच्या घरा सक्कडांनी माया मोगान जियोवचें बसत 2 कुटुंबां राजी जावचें बसत एकल्याक ताच्या प्रत्येक तेसां बसत मागोवंक विचारलां. हांगासर आयिल्लीं प्रत्येक मागणें विचारलीं ते सवां आश्वीन म्हणल्यार बैल्या गांवा वचूंक विजा मेळोवंक मागणें विचारलां. वॅलन्स म्हणल्याक बरें काम मेळचें बसत आनी क्रिस म्हणल्याक ICUंत आसा तो बरी भलायकी ताका मेळचे बसत. तशेंच लिना म्हणल्याची कॅन्सर पिडा गुण जावचे बसत सिसिलिया म्हणल्याच्या घरांत सगळें समाधान राज करचें बसत. डायना म्हणल्या भयणीच्या कुटुंबांत घरा आमाल पिवन आसा पयस वचून घरांत समाधान येवचें बसत मागोवंक विचारलां. भाऊ भयणो जायतीं तेसांव आमी आयकलीं घडीभर आमचे हात जोडया कितें तेसांव घेवन आमी आज ह्या नोवेनाक आयल्या. आमचे तेसांव खंडीत आमचे लागीं आसा. ह्या बगीव जाग्याक तुमी कितें तरी गरज घेवन येतात. तुमचेच खासगी तेसांव जावं पुरो कुटुंबाची तेसांव जावं पुरो तुमच्या सैऱ्यान देऱ्यान बसोन तुमी मागोवंक आयल्यान जावं पुरो उडाच काडा त्या तेसांवाचो.
ही सगळी मागणी देवा समोर आमी उरया आनी ताका उलो मान आमच्यो गरजो ताका सांगया सोम्या जेजू सोम्या जेजू आत्तां आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीची आमच्या भाव भयणीची ही सर त्या सवा सर्त्या सवा तुझ्या खुशे प्रमाणे तुझे खुशे तू प्रमाणे जारी कर तू जारी कर. तांचे कष्ट परिहार कर तांचे कष्ट परिहार तांचे कर. पिडा गुण कर तांची पिडा गुण तांच्या कर. कुटुंबांनी समाधान दे तांच्या कुटुंबांनी समाधान दे. ही सर त्या सवा सर्त्या सवा तुझ्या खुशे प्रमाणे तुझे खुशे प्रमाणे ती आसात तर आसात तर तू जारी कर तू जारी कर. आयच्या दिसा आयच्या या दिसा नव्यानाक येता आसतना या नव्यानाक येता आसतना आमच्यो गरजो घेवन आमच्यो गरजो आमचे त्या सभा घेवन आमचे त्या सभा आमी घेवन हांगासर आयल्या आमी हांगासर आयल्या. ती तू जारी कर तू जारी कर. सोम्या जेजू सोम्या हे जेजू. भक्तीपण हे भक्तीपण जायतीं जाणां जायतीं जाणां गांवांत परगांवांत गांवांत परगांवांत पळोवन आसात पळोवन आसात. ती आमचे खातीर मागोवन आसात मागोवन आसात. तांची मागणी तांची तू मागणी आयकून घे तू आयकून घे. तांचे पसत तांचे पसत आमी मागता आमी मागतां. तांची त्या सवा तांची त्या जारी सवा कर जारी कर. आमकां हर एकल्याक हर एकल्याक समाधान दे समाधान दे. संतोष दे संतोष दे. सोम्या जेजू सोम्या जेजू. सोम्या जेजू सोम्या जेजू. अर्गां जेजू अर्गां जेजू. होगलाप जेजू होगलाप जेजू. स्तुती जेजू स्तुती जेजू. आराधन जेजू आराधन जेजू. प्रेज यू Praise you, जीसस Jesus. थँक यू जीसस Thank you, Jesus. अर्गां जेजू अर्गां जेजू जेजूच्या नावान बाबा हे मागणी करता तुका जेजूच्या नावान बाबा हे मागणी करता तुका दिमी घालया पात्रोणाचें गीत गावया आनी नवेन करया San Lorenzo, la tu Jesus, curpe vonta bhakta Jesucha, pathayat mi gatai. सालोरेसा लागीं मागणे हे जैते वोन सालोरेसा पवित्र सभेच्या प्रधान सेवक आनी मार्तिरा वरते पातीने भरवशान आमी तुजे सशी आयल्या दयेन आमचे प्रार्थना आयक आनी तुझ्या जिणे बेरी आमची जिणे आमी रुपीत करूंक आमकां आदार दी देवाची आनी पेल्याची सदां सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी देवा ते आमचो बाबार्थ चडय आमच्या सालत्या जिवनांत बाबार्थ विरोधींच्या सत्ताण्याचे जैत करूंक आमकां मजत दी तवळ तवळ पवित्र सक्रामेंतांनी जोडून आमचो बाबार्थ दृढ करूंक आमकां बरें मोन दी दुबळ्यांतय पिडेस्तांतय आनी गत आदारणांतल्यान उदार जावं आनी तांच्या गरजा पावोवंक आमकां दया कर पवित्र युकरिस्तांतय आनी मागण्याच्या जिवनांत आमकां आकर्शीत कर खुर्सार केल्ल्या जेजूतावन आमच्या जिणेक आमी प्रेरण जोडून सर्गीच्या राजा पासून वावरूंक आमकां बोळ दी आमच्या सर युवजनांक ताणें पवित्र सभेचे मुखले कांबे आनी महान शिल्पी जावंक तुजो आदार पाठय अक्रिस्तावांक आनी बाबार्थान शेळिल्ल्यांक सर्गीन उजवाड आनी देवाची वळख मेळा शिकर बाबार्था प्रमाणे बरे क्रिस्तांव जिणी जियो आनी बागी मोर मोरून सरकार तुजे सगळी देवा गोगोळसूंक आमकां फोजोवच्याक आमचे खातीर देवा लागीं विनंती कर म्हूण आमी मागतां आमेन पिडेस्तांचो उडास काडया ह्या जम्या तुमी कसल्याय पिडेंत आसा जाल्यार जेजूक सांगा जेजू म्हाका आपोड म्हाका गूण कर म्हूण मागा कसली ती पिडा जावं जेजूक ती कांयच न्ही एका किना भितर जेजू आमची पिडा गूण करूंक शकता तो श्रेश्ठ वैज साबार जाण ह्या वेळार आस्पत्रेंत आसात मत्सुदारांनी मागोवंक विचारलां सकट पिडेस्तांक जेजूच्या गूण करचे सत्तेक समर्पण दिवया सोम्याचे नावे आमचो आदार आणि रचला स्वर्ग संसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा पवित्राच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक संपटलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान जेजून विविध विजमितां करून दाखयलां तेच परी तुज्या सेवका भगवान लॉरेसान आपल्या जिणी आनी मरणान जायत्या जपां करून तिस मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्या पवित्र गोपान ओढून हाडली ताचे विनवणेन आमचो बाबार्थ वाडय आमची पिडा गोवन कर आमच्या कुडीक येत्म्या गटाय दी कश्टांतले विघ्नांतले अनवरांतले आमकां निवार आनी ह्या घडी आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारिनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता
तुझी खुशी वैतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता त्याच जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं Amen. मिसाचो आशिर्वाद आनी रिलिकेचो आशिर्वाद सांगाता घेवया आमा बसत विनाती कर भाग्यवान लॉरेसा ख्रिस्ताच्या पासून आमी पावजावचे खातीर प्रार्थुया येसर पदवेदारा देवा भगवान लॉरेसा उज्यांच्या वळवळांच्या जैत वरची सकत तुवें दिली आमच्या वायट वाटण्याचो उजो पलवोवची सकत आमकां दी आमी भवार्थान जियोंक आनी आमच्या जिवितान जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आमकां कृपा दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं Amen. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पोतू आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा देवाची वडणूकार उबी रावया आमी सेवच्या जेवणाचेर आशिर्वाद मागया हांगासरायचे भक्तीपण चलोवंक आदार दिल्ल्या समेस्तांचो गायन केल्ल्यांचो वाचपां वाचिल्ल्यांचो फादर फ्रेडरीक कुमसाराक तो आमकां कुमो करता ताचो डिवायन वर्ड टीव्हीच्या सिबंदीचो तशेंच जेवणा कावंटरान सेवा दी आमच्या फिरगजगारांचो समेस्तांचो एकाच उतरान उपकार भोवता समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आनी हे दावोड्या संख्यार तुमी हांगासर आयल्यात तुमकां देवाची कृपा लाभो सा लॉरेन्स देवा लागीं विनंती करून तुमची सगळीं त्या सवां जारी करूंक मागता सोम्याच्या बडव्यान मरयेक बरी खबर हाडली आणि पवित्र मेलडी गर्भेस झाली नमान मरये कृपेन भरुले सोमी तुजे संगत आसा स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे इंजिजो भगिनी मरे देवाची मैया आमा पपिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन आपले सुमेची साकर तुझे शब्द परमणे मुझे तेचा नमान मरये कृपेन भरुले सोमी तुजे संगत आसा स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे इंजिजो भगिनी मरे देवाची मैया आमा पपिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन भाग्यवंती देवाची मैया मा पसंत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फावो जावचे खातीर मागया येसुमिया बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशा पावन घेतले आमी जाणा जाल्या ताच्या कष्टांनी कुसारी ताच्या जीवन प्रजारांना आमी पावसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हणून आमी मागता त्याच क्रिस्तांच्या स्मरिफात आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशे आदी तशे सता आणि सदा महिमा सर्वदा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशे आदी तशे सता आणि सदा महिमा सर्वदा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशे आदी तशे सता आणि सदा देवा गेल्या बडव्या म्हज्या रखण्या श्रीगे देव म्हाका दिलाय तुझ्या ताबेन म्हजी मोत वडाय म्हाका राख संभाळ सलय आमेन ससनसो विश्वदी तांकां येसुया निरंतर प्रकाताचेर म्हाकाय समाधानाचेर विशय घेवंदी आमेन प्रार्थया श्रीगींच्या मोगाळ बापा सकाळीं ताणें दडपर्यंत हांगासर आमी आत्मीक रितीन दादोशी जाल्या हांव तुजें उतार आमी आयकलें तुज्या उतरान तुवें आमकां बशीत केलें सर्गींच्या उंड्यान आमच्या आत्मे दादोशी केली ह्या खातीर आमी तुका दिन वाजता हांव हांगासर तुवें आमकां आपोवन हाडलेले खातीर आमी तुका अर्गां दिता हांव आतां आमच्या कुडीच्या कणाक आमी येता हांव हें जेवण आमकां आदार मेळोवंक आज आदार दिल्ल्यांचेर हें जेवण तयार केल्ल्यांचेर हें जेवण वाडटिल्ल्यांचेर तशेंच हे जेवणाचेर आनी आमचेर तुजो आशिर्वाद घाल आमकां सगळ्यांक तुज्या राजा पासत वावरूंक फावो कर आमची पातकां बक्षी आमकां भगवंत कर तूं जियेतान राज करताय ससनाच्या ससनाक आमेन आसरो तू दुबळ्यांचो आधार तू पापयांचो दिव्या कांबो सर्गीचो मातीर तू क्रिस्ताचो साक्षी तू रक्ताचो प्रेरक तू भावात्याचो भाग्यवंता सातलो रेसा लाभय आशीर्वाद आमकां सांत लॉरेन्सा
मोग विनंती कर. भगिवन कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.